सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे तुज्या वेळा पासत आनी तुवें जोण एकल्याक वेचून काडलेल्या पासत आनी आमकां वेचून काडून तुजो शिक्को मारलेल्या पासत तें उतर जें आमकां शिकयलां हितून पवित्र आत्म्याच्या आदाराक तेंच उतर आमी शिकलां तें दुसऱ्यांक होच पवित्र आत्मा आमकां उडास कोत्ता तें आमकां सगल्यांक शिकोवपाक आनी एक फावटी त्या पासत पवित्र आत्म्यांक आमी आर्गां दिता आनी जें आमी शिकतले तें उतर दोनूय वाटेनी पातलेले तलवारी पासत आनी जितली आमी आयकोता तुमी आयकोता हांव आयकोता जोणाच्या जिवितान तें आमकां करेक्शन कोत्तले त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता आमच्या काळजांनी जायते प्रश्न आसा पूण आमकां उगडापे करूंक जायना पूण आमचो पवित्र आत्मो जाणा आमच्या काळजांनी कितें आसा तें आमकां जरी खबर ना पूण येद्या वक्तार पवित्र आत्म्या हांवच्या तोंडानसून तूं उलयतलें मनान चिंतून त्या पासत तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता हे वेळा पासत आनी क्लासीचो तूं कंट्रोल घेताय सगल्यांचे म्हणून तुका आमी दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन आमेन आयज आमी कितें शिकतालीं फायद्याक पडला न्हू कितें केलें सावलून देवान कितें सांगलेलें कोरीत ना आनी देव कितें जालो रागा बरीत जालो न्हू क्रोधीत बरीत जालो आमी जेन्ना देवाचें कितें सांगता तें कोरिना तेन्ना देव आमचो कितें जातलो रागा जातलो न्हू सो आमी शिकोवंक जाय कितें बरयलां पळय तेंच आमी करूंक जाय कितें सांगलां तेंच आमी करूंक जाय सकाळीं आमी गोलियाताचें शिकतालीं न्हू गोलियात आनी दावीद आमच्या जिवितान गोलियात आसा तुमचे आं काय तो ओल्ड टेस्टिमेंटानूच आसलो गोलियात आसा आं आसा न्हू आमी कशी ताका ट्रीट करता काय कशी आमी तेजे कडेन उलयता तो गोलियात कितें करतालो सगळ्या इज्रायल परजेक देवाक मानताले त्या लोकांक तो कितें करतालो आहान करतालो व्हडल्यान तांकां चॅलेंज करतालो न्हू गोलियात आमकां जे दुयेंस जे प्रॉब्लम आमचे कडेन चॅलेंज करता आमकां देवाच्या मनशाक करिना तें इनलिगल न्हू दुयेंस इनलिगल न्हू देवा कडसून येयला जें देवा कडसून येयला तें लिगल आनी जें कितें देवाच्या उतराच्या भायर आसा हें दुयेंस पिडा देवा कडसून येवंक ना तें कितें इनलिगल आनी हो दावीद कितें म्हणटा ताका तूं इनलिगल हांगा आनी तो व्हडल्यान हें करता कोण आसा म्हाका जिवेशी मारूंक तसोच हें दुयेंस हें प्रॉब्लम आमकांय तशेंच आमचेशी उलयता आं हो गोलियात आमच्या जिवितान उलयता आमी ताका आन्सर दिता आं आमी उलयता दुयेंस पिडा कडेन आं गोलियाता कडेन उलयता दाविदा भाशेन आनी मागीर तकली घेता आमी ती दाविदान कितें केलें गोलियाताक मारलो तेजी तकली कातरली हातीन घेवन भोंवलो न्हू आमी कोत्ता दुयेंसाची कसले रिपोर्ट घेवन येता परतूर गोवायकी दिवं आमी उलयता म्हणटा न्हू गोलियाता कडेन तो आमकां भितरसून आवाज करता हे दुयेंस तुका दोतोराच्या तोंडानसून सांगता तुका मरतलें हे दुयेंस तुजें लायफ टायम तुका हे मेडिसीन घेवंक जाय आमी नाकारता आमी त्या गोलियाताक मानून घेता न्हू जिवितान भियोन घेयना आमी घेतालीं पयलीं न्हू आतां मातशें आमी शिकता कसो गोलियाताक तेणी कितें कसो मारलो गोलियाताक गोपीन फातरान आमचे कडेन आसा गोपीन आमचे कडेन आसा फातर आं आं आमची जिबली आनी देवाचें उतर आं मारूं येता न्हू आमी ताका घटूय धरूं येता ताका भिरांतूनय रावूं येता आमी आमचे कडेन आसा सगळें दाविदा कडेन आसलें ताका मारपाचो काय ताका जिवेशी दवरपाचो जिवेशी मारपाचो काय ताका जिवो दवरपाचो न्हू तशेंच आमचे कडेन एक एक दुयेंस आहा एक एक प्रॉब्लम आहा आमचे कडेन आसा ताका जिवेशी दवरपाचें
काय ताका जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरा वरवीं मारून उडोवपाचें. आमचे कडेन आसा न्ही सगळ्यां कडेन? तुजे कडेन ना? आन्सर दी सांगला. दुसऱ्यांक मागीर जाग घेवंक जाय, व्हडल्यान दिवंक जाय. रामी हां तुजे कडेन आसा न्हू? तुज्या जिवितान आसा गोलियात? आसा? आसलो न्हू? आतां ना न्हू? आं शुअर? आतां ना गोलियात? शुअर? शुअर आं? आसलो आसा जाल्या पासून आमी आमचे कडेन सगळे ते रोबण म्हणटा न्हू गुपीन फातर ते आमचेशी आसा. देवाचें उतर जिबली आमी उलयत रावया आनी ताका जिवेशी मारया. ओके. आयज आमी शिकया पातोक म्हणजे कितें तर. पातोक कितें? वॉट इज सीन? पातोक म्हणजे कितें? पातोक देवाच्या उतराच्या आड वचप. जें कितें देवाच्या उतरान बरयलां तेच्या आड आमी वयता तें कितें? पातोक. आमी जाणा न्हू आदाम आनी एवेची स्टोरी सगळ्यांक खबर आसा न्हू? पयलीं तांकां रोसलेले तेन्ना पातोक आसले? आसले पातोक? केन्ना पातोक रिगले? हाड केलें. देवान तांकां कितें सांगलेलें? सगळें गार्डन दिल्लें तांकां आख्खें रावंड सगळें. एकूच झाडाचें फळ खावं नाका सांगलेलें. देवान एकूच सांगलेलें ताका. तें खाल्लें आनी बायबल सांगता संवसारान पातोक रिगले आयले न्हू? आमी जेन्ना देव आमकां कितें सांगता आतां देव आमकां बरोवन दवरला न्हू कितें सांगता तें तेन्ना आमी करता तेच्या एगेन्स्ट तेन्ना आमच्या भितर कितें जाता? पातोक येता. पातोक येयलें म्हणटकीर कितें जालें? आदमाचें आनी एवेचें कितें जालें? देवाचें आनी तेंचें संबंद तुटलो आनी ते देवा सोशिल्ले पयस गेले. देव गेलो पयस? तेच गेले. मनीस पयस गेलो. जेन्ना आमी देव कितें सांगता त्या उतरा प्रमाणे जियेना तेन्ना आमी देवा सोशिल्ली आमी पयस वयता. देव थंयच आसता न्हू? कळटा न्हू? आतां आमी सगळीं हांव एगेन्स्ट ना प्रे फॉर मी म्हाज्या पासत माग हांव मागतां सगळें आमी एगेन्स्ट ना. पूण आमकां बायबल कितें सांगता आमकां बरोवन दवरलेलें आसा न्हू कितें आनी आमी कितें करता. कित्याक हें न्हू हांवें म्हाज्या जिवितान समजोवणी म्हाका मेवल्या ती आतां आमी हांगा कित्याक शिकयता आमकां जी कितें समजोवणी देवान दिल्या आनी आमी आमच्या जिवितान प्रॅक्टीस करून पळयलां तें तुमकांय शिकयता. तुमी तुमच्या जिवितान सुफोळ जावच्या खातीर आनी तशेंच देवान जें भासयलां आमकां सुभामपणाचें जिवीत तें आमी जिवोवच्याक तेज्या उतरा वरवीं. 1 थेसलोनिकनाची चीट 5:18 पळोवया आमी. देव आमकां कितें सांगता. आमी माग माग म्हणटा वायट ना. आमी 1 थेसलोनिक 5:18 थँक्यू जिजस. आमकां जायत आमी तशीच हांव एक टायम अशीच आसली पूण हांव न्हू सदांच म्हाका दिसतालें जेन्ना हांव जेजूचेर स्वत मानूंक लागली न्हू म्हाका दिसतालें कितें आमी लोकांक सांगता माग म्हणून आनी आमी आमच्याच पासत मागता आनी जेजू कडेन तशेंच जेजू कडेन तशेंच आमी 5:18 जेजू कडेन तशेंच एक क्वेश्चन म्हाज्या लायफान आसतालो सदांच. कित्याक आमी वयताले आमच्याच पासत मागतालीं न्हू. आतां जेजू कडेन वचोनूय आमच्याच पासत मागप तें म्हाका खूब फारां पूण हांव फोर्सफुली तें माग म्हणून लोकांक सांगताली. हांव फस्टूच पोर्टाक गेल्ली न्हू. हांव पोर्टाक कित्याक गेल्ली आमकां घर जाय आसलें. कोण तरी आयकलें म्हजें टेस्टिमनी आनी घर जाय आसलें म्हणून पोर्टाक गेल्ली. हांवें थंय एक भावाची टेस्टिमनी आयकली हिंदू ब्राह्मण तो. ती टेस्टिमनी आयकली तोय तेकाच लागून येयल्लो. तोय तेकाय घर तेजेय घर गेल्लें पॉलिटीक लिडर आसलो. हांवें म्हाजी टेस्टिमनी युट्यूबार आसतली. तो लिडर आसलो आनी तो म्हणटालो आपूण इतले देवाची प्रार्थना मागणें करतालो आख्खो दीस आदीस लागतालो आनी थंय तो एक त्रासान पडलो
आनी तो एका प्रवचन ताका करपाक आनी सगळे घरांतल्यो वस्तू तो विकतालो खंय आनी ताका प्रवचन अशेंच पॉलिटीक लिडर्स न्हू मागीर तांकां एक भाशण दिवचें आसता न्हू तो भाशण दिवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो खंय देव ना ह्या संवसारान कोण ना देव ना संवसारान कित्याक नाल्यार म्हाजी अशी हालत तो कितें करतालो तांब्याची आयदनां सगळीं विकतालो आनी कितें करूंक जाय हें कर तें कर म्हूण सांगतालो तें करतालो आनी तेजें जिवीत आसलें मागीर तेजे एका वयर ब्राह्मण आसलो न्हू तेणी सांगलें ताका आपोवन येलें आनी तूं कितें कितें करताय तूं तो तेणी सांगलें आपूण कितें करता ती कितें मागणें करता कितें सगळें सांगलें पूण ताका त्या ब्राह्मणान सांगलें तूं हिस्ट्री म्हणजे जालां तें जावन गेलां सगळें जावन गेलां तें हें करताय तें सोड आनी ऋग्वेदा वाच ऋग्वेदा वाचतना ताका तेणी बायबलूय वाचूंक ना तेजी बायबल मिसाक वयताली पयलीं आनी बायबल तेजे बायले कडेन बायबल आसलो सो बायबल दोनी कंपेर करून पळयलें तो ऋग्वेदाचेर सगळी जेजू कसो मेला सगळें जेजू कित्याक केल्लो तें सगळें स्टोरी आहा म्हणून तो सांगूंक लागलो टेस्ट बरयलेलें आसलें ऋग्वेदा आनी तेजी हांवें टेस्टिमनी आयकली आनी तो ताका घर मेवलें तो घरा गेलो न्हू पोर्टासून येयलो पयलेच खेप आनी ताका खंय तरी तेणी घर बांदलें एकूच बेडरूम आसलो म्हणटात 4 बेडरुमाचे आनी हांव ती टेस्टिमनी हांव मागोंक ना हांवें खरेंच मागोंक ना न्ही हांव अशी गेल्ली घर मागपाक तुमकां सांगूंक ना म्हाका मागोवंक ते डिफरंट कशें दिसतालें हांवें ती म्हटलें कितें जेजू तेजें घर जालां न्हू तर म्हाजेंय घर जालां म्हाकाय तुवें दिलें घर अशें म्हणून हांव घरा येवन बसून भयणीक सांगलें त्या ब्राह्मणान न्हू थंय येयलो आनी जेजू कडेन वचोन तेजें घर जालें तशेंच आमचेंय घर जालें आनी कांय ना मागोवप ना मागोवंक ना आनी खरें न्हू हो विस्वास 3 म्हयन्या भितर ज्या जाग्यार आमी पळयनासलीं आमचो जागो आसलो थंय खूब फारां 2 फारां वचोन घर आमचें बांदूंक दिवंक ना आमकां सो 3rd टायम आमी गेलीं आनी केरळाकसून येवन जेजूक सांगलें आनीक हांव कांयच करची ना कितेंच करची ना तुज्या नांवान बुन्याद मारतली तुका जाय जाल्यार तूं दोड नाल्यार तें मोड पूण तें घर जालें मागोवंक ना दी म्हणून जेन्ना म्हाका तरी म्हाका अंडरस्टँड म्हाजो पवित्र आत्मो म्हाका शिकयतालो मागीर आमी माग म्हणटालीं म्हणजे आमकां कळना जालें मागीर लोक सरावंडींग सगळे माग गो हें कर गो उपास कर गो उपास 3 दीस विकाक करतालीं करिनासलीं करतालीं उपास आतां आमी पळोवया 5 तेलोस्किन 5:18 आनी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सवय अशें करून तुमी देवाची खोशी पावयतल्यान आमी कशी देवाची खोशी पावतली खंयचेय परिस्थितीन देवाक आमी आर्गां दितलीं तेन्नाच जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची खोशी पावतली आमचे खंयचे परिस्थितीन एक कोणा कडेन आसलो आदी न्यू टेस्टिमेंट ग्रीन तेजेर न्हू कितें जाता तें जावं देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय कितेंय जावं आमच्या लायफान बरें जावं वायट आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय बी थँक्यूल इन ऑल सर्कमस्टेंसीस फॉर दीस इज अ गॉड्स वील फॉर यू हू बिलोंग टू क्रायस्ट जिजस देवाची खोशी गॉड्स वील ही देवाची खोशी आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय आमचे कसलेय परिस्थितीक आमी कितें करता आर्गां दिता आमी कितें करता आमची परिस्थिती कसली म्हणटा न्हू आमी देवाक आर्गां दिता कसले परिस्थितीक आमी कितें करता मागणें करता न्हू जेतून ऑलरेडी करून दवरलेलें ताका परत आमी कर रे आमच्या बसत म्हणटा न्हू जेतून खुर्सार सगळें करून दवरलेलें आमकां न्हू सगळें पेखोणी कितें जाय तितलें आमकां काबार म्हणूंक ना तेणी इट इज फिनिश लास्ट सगळें संपापलें म्हणजे कितें संपापलें तेणी सगळें आमकां जाय तें करून देवानूय आमकां संवसारान धाडलेलें गरजो आमच्यो जाय त्यो आनी हेणी आमचे दुयेंस पिडा जेजू घेवन मेलो आतां आमी कितें करता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आर्गां दिता आमी काय आमकां जाय तशी मागणी करता देव आमकां कितें सांगता कसलेय देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय आमी दिता आर्गां आमच्या लायफान
आतां आमी दिता न्हू, आमकां आतां मातशी समजोणी येता आनी मागीर आमची कसली परिस्थिती ना जेजू आमी म्हणटा न्हू एक तरी 1 Peter 2:24 आमच्या रिट्रीटाक चालूच आसता हे सगळीं जाणां आमी म्हणीत आसता न्हू, इवन युट्यूबाचेर आसताच चालू ही स्क्रिप्चर हां ना. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोवणी मेळटली. हां हां हांव पळयताली जागी आहा काय म्हणून. प्रॉवर्ब 18:21 दोन स्क्रिप्चर आमच्या हितून रिट्रीटान म्हणजे जमातीन आमचे दोन स्क्रिप्चर सारके कॉमन आमी म्हणटली कित्याक ते हेजेर बुनयाद कशी आमची आमचे जिबेर सगळे जिवीत आसा म्हणटा आमचे आख्खे जिवीत जिबेर आसा आमचे जे कितें आमी उलयता तेजेर आमचे जिवीत स्टार्ट जाता. बरें उलयल्यार बरें जाता आनी वायट उलयत तर आमी वायट घडटा आमच्या जिवितांत. कोणाचीच मिस्टेक ना हितून, देवाची ना देवचाराची ना. आमी सगळो घोट कितें म्हणटा देवचारान केले आं म्हणिना आमी. पूण हांगा बायबल सांगता देवचार आहा म्हणून मदीं काय हांव आसा म्हणटा कितें म्हणटा म्हाजी चिपली न्हू हां कितें जाता आमच्या जिवितांत तें कित्याक जाता म्हणटा आं आमचे जे उलयता त्या उतराचेर आसा म्हणटा न्हू. प्रॉवर्ब 18:21 आं आमी सगळो वत कितें म्हणटा म्हाका देवचारान केलें. देवचाराक इतलो पावर ना आमचेर. देवान ताका पावर जेजून तेजे कडलो पावर ताका पावर येसलो पयलीं संवसारान पूण ताका आतां पावर ना. ताका स्वर्गा वचून सकयल उडयल्लो आहा पावरलेस तो. आनी खुर्सारूच जेजून ताका सारको पावरलेस केलो. तेणी पदवी आसली सगळी जेजून घेवन खुर्साचेर ताका सारको विंगडो केलेलो आसा. पूण तेंच्या आमच्या उतरा वरवीं ताका पावर मेळटा. ताका पावर ना आमचेर पूण आमी ताका वयर काडटा आनी सगळो गोत तो बरो खूश जाता आसतलो न्हू. आपणाचें नांव कोण काडटा आपणाक म्हणजे आपणाचो कोण तरी उडास करता न्हू. सो आमी जेन्ना म्हाका मागण्यांत दवर तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करता. सांगा न्हू. आमी जेन्ना कोणाकूय सांगता म्हजे पासत माग म्हाज्या दुयेंसा पासत डॉक्टरान हो रिपोर्ट दिला माग म्हणटा न्हू आनी मागण्यांत दवर अशें दोनी सेम. पूण तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करता. देवान सांगलां आमकां कोणाक तरी माग म्हणून सांग म्हणून काय आपणें करून दवरलां काय आमी तेच्या पासत आर्गां म्हणजे दुयेंसा पासत न्हू त्या दुयेंसानसून भायर काडलेल्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. दुयेंसाक तर आमी दुयेंस दिला म्हणून आर्गां दिता जाल्यार देवचाराचे. दुयेंस कोणा कडसून येता हे देवचाराचे आनी देव देवचाराचे टूल देवचाराचे आत्तेरां घेवन आमकां बरो करचो ना. देवा कडेन तेची होण टूल आसा आत्तेरां आसा. ताका लागून आमी ह्या दुयेंसान जेजून तेच्या उतरा वरवींची आमकां भायर काडली म्हणून आमी आर्गां दिवंक जाय. हे दुयेंसा हे हात एक भाव म्हणटालो हात आपणाचो एक्सिडंट जालो हांव हातीक लागून देवाक आर्गां दिता मोडलो म्हणून. हे देवचाराचे देवाक देव आमकां हात मोडचो ना आमचो. मोडटा देव कोण आपल्याची आवय आनी आमचो बापूय भुरग्याचो हात मोडटलो आनी आर्गां दी म्हणटलो हां ना. ही रोंग. आमी ते हातीक खातीर हातीचो एक्सिडंट जालो पूण देवान म्हाका त्या एक्सिडंटासून साल्वार केलो हां ताका लागून आमी आर्गां दिवंक जाय. देवाचे इंच येवन आमकां आपूण त्या एक्सिडंटासून मरतलो आसलो देवान म्हाका साल्वार केलो न्हू. ताका लागून देवान आमी त्या एका दुयेंसाक लागून बीन आर्गां न्हू दुयेंसानसून भायर सरोंक तेणी उतर दिलें आनी तो म्हाज्या वांगडा आसलो म्हणून हांव भायर सरली. आतां आमी कितें म्हणटालीं सारकें आसा माग म्हटल्यार आमी शिकोवंक जाय. सो आमी पातक करता मागीर आमी कितें करता देवा कडशी पयस वयता न्हू. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करता तेन्ना आमी देवा वांगडा आसता. आदम आनी एवी देवा वांगडा आसली. जेन्ना तेंच्यांनी देवाच्या आड कितें देवान सांगलें तें करूंक ना तेन्ना ती पयस गेली. तशीच आमी देव सांगता आमकां सगळे परिस्थितीक आमच्या कसल्याय कारणाक आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आमी मागता जाल्यार आमी देवाच्या लायनीर वयता आमी देवा कडशी पयस वयता न्हू मागीर आमची मागणी मेळटली
हांव तुका मागीर प्रूफ दाखयतलें. म्हणजे आमीचे म्हाजें वचून हांव तुका दाखयतलें. पूण आनीक आमी स्क्रिप्चर पळोवया. एफिशियन 4:6. एफिशियन 5:20 आहा. 5:20 आहा आर्गां दिवपाची. फिलिपियन 4:6 दिसता तें. सॉरी, हांव चॅक करता. एफिशियन 5:20 आसा. आमच्या बापाक म्हणटा 5:20 पळोवया. एफिशियन 5:20 मागीर फिलिपियन 4:6 पळोवया. कितें म्हणटा पळय आमकां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच आमी सगळे सुवातेर दिनवासूंक जाय. सगळे वेळार देवाक आमी कितें करूंक जाय? दिनवासूंक जाय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच 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 काय आतांच मागण्यांक येता तेन्नाच सदांच सगळे सुवातेर आमच्या घरा खंयसर वयता थंय आमी देवाक दिनवासूंक जाय. आनी गिव थँक्स फॉर एवरीथींग टू गॉड द फादर इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. आमी सगळे सुवातेर बापाक आमच्या जेजूच्या नांवान ताका सदांच दिनवासूंक जाय. आर्गां दिवंक जाय आमी. कितें करूंक जाय? आमचें काम कितें अशें आमचें? कित्याक आमचें काम कितें हांगा? फक्त देवाक आर्गां दिवन आमकां कितें दिलां तें आमी घेवपाक जाय. फक्त आर्गां दिवपाचें. आमी सगळो भार करता न्हू. कितें जाय जाल्यार आमकां आमी जेन्ना निकती भितर सरलेले कोणी कितें सांगलें न्हू तेंच करतालीं. खरें सांगता, हांव दिमेर रावतालीं. कितलो वोगोत पासून दिमेर मागणें करतालीं. कोणी सांगलें न्हू तेंच. आतां बायबल आमकां कितें सांगता? वायट न्हू दिमेर रावप, एक आमी रिस्पेक्ट. पूण बायबल आमकां कितें सांगता? तुका कितें जाय तें आपणें ऑलरेडी दिलां न्हू. ताका लागून आमी आर्गां दिता. आमी आर्गां केन्ना दिता? कोणी केन्ना दिलें म्हणटकूच थँक्यू केन्ना म्हणटा आमी? कितें दिलें म्हणटकूच. सो देवान आमकां सगळें दिलां म्हणटकूच आमी तो सांगता न्हू आमकां आर्गां दी. कित्याक तेणी दिलां म्हणून सांगता न्हू तो. थँक्यू जिजस. फिलिपियन 4:6 पळोवया. कसलेच उस्के काडूं नाका. उस्के आहा आमकां? कोणाक उस्कें ना? हात वयर कर. कोणाक उस्कें ना? कोणाक ना उस्कें? कोणाक उस्कें आहा तर? उस्कें ना? उस्कें आहा? उस्कें आहा म्हणून म्हणटा न्हू तो. आमी उस्कें काडटा म्हणून ताका खबर आहा न्हू. म्हणून सांगता न्हू तो आमकां उस्कें काडूं नाका. आमकां चड उस्कें न्हू. कसलें उस्कें? फुडाराचें न्हू. कितें जातलें म्हाज्या भुरग्यांचें आनी कितें जातलें म्हाजें फ्युचर न्हू. बँक बॅलन्स ना, हें ना, तें ना. हांगा देव कितें सांगता? उस्कें काडूं नाका. अरे आमकां उस्कें आहा मरे, आमी काडूं नाका कित्याक म्हणटलीं न्हू. पूण तो फुडें कितें सांगता? उस्कें काडूं नाका. सगळ्या तुज्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करा. पूण तुमची मागणी दिनवासनी काळजान जावनी. कशी जावनी आमची मागणी? दिनवासनी काळजान. आमकां उस्कें आसा. देव म्हणिना उस्कें काडूं नाका म्हणटा. पूण तो म्हणटा तुमचें उस्कें आपणाक कळीत करात. आपणाक सांगा कशें दिनवासनी काळजान. आमी म्हणूंक जायना जेजू म्हाका पळय दुखता, म्हाका दुखता. तूं आर्गां दी. जेजू हांव तुका आर्गां दिता. तुज्या गायांनी म्हाजी दूख गेली. तुवें ती खुर्सार ऑलरेडी म्हाजी दूख घेवन गेलोलो आसा. त्याच गायांनी हांव बरी जाली. म्हणजे कळीत करता न्हू आमी दूख आसा म्हणून दिनवासनी काळजान
हां आतां आमकां रीण आसा आमी कशें कळीत करूंक जाय आमकां हुस्को न्हू रीण केन्ना फारीक जाता सगळ्यांक चडशी रीण काडल्या अशीच आसा पूण काडलेलें आहा तांकां आतां हुस्को न्हू तें आमी फिलिपीन 4:19 म्हणटा फिलिपीन 4:19 कितें म्हणटा म्हजो देव तो कित्याक म्हणटा म्हजो देव पावलू तांकां हेल्प करताली फिलिपकारां तांकां हेल्प करताली कसल्याय वेळार तांकां सांगता तो म्हजो देव तुमच्या सगळ्या गरजांनी जेजू क्रिस्ता वरवीं हां दिलां आमकां सगळें जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हज्या देवान म्हणटा माय गॉड सप्लाय ऑल युअर निड्स अकॉर्डिंग टू रिचीस इन हेवन थ्रू जिजस क्रायस्ट हां देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता ताका लागून आमकां हुस्को काडूं नाका म्हणटा न्हू तो म्हाज्यान तुमकां सांगूं येता हुस्को काडूं नाका गो म्हणून कित्याक हांवें तुमकां सांगूं येता जेजून सांगलां तुमकां हुस्को काडूं नाका हांवें सांगलें जाल्यार हांव तुमच्यो गरजो फारीक करतली कसलेय कितें तुमच्या जिवितान हांव करतली फारीक ना न्हू म्हणून हांवें तुमकां सांगूंक शकना न्हू हांव हुस्को काडूं नाका म्हणून जेजू कित्याक सांगता तेणी ऑलरेडी करून दवरला म्हणून तो सांगता न्हू आमकां कसलेच हेचे हुस्को काडूं नाका म्हणून न्हू कोणी सांगूं येता आमकां खंयच्याय मनशांक तूं हुस्को काडूं नाका म्हणून एकदां आमची फॅमिलीन सांगता आमचो घोव बायल आमकां सांगता कित्याक तांकां ती जाणा न्हू तेजी कॅपेसिटी आसा आमकां आमचो हुस्को काडल्यार आमचे कडेन जायना पूण तरी जाण ते आमकां कम्फर्ट करता पूण देव आमचो कित्याक सांगता देवा कडेन सगळें देवान आमकां दिलेलें आसा आनी सगळें करूंक आमचे कडेन तेजे कडेन पदवी आसा आमच्या जिवितान फक्त तुमी हुस्को म्हणटा काडूं नाका हुस्को एक देंवचाराचें व्हडल्यांतलें व्हडलें हत्यार वरी हे देंवचाराचें हत्यार आमकां हुस्को काडून सकयल उडोवपाचें देवा कडलें पयस काडपाचें मॅथ्यू 6 आसा न्हू हुस्को काडूं नाका सुकणी आं सुकणी हुस्को काडटा कित्याक आं सुकणी हुस्के काडटा कित्याक स्वर्गीच्या बाबान तांकां सगळें दिलां आनी आमकां दिना तो म्हणटा सुकण्या परस आमी चड मोगाची चड मोलादीक चड इम्पॉर्टन्स आमी सुकण्या परस त्या पूण सुकणें हांव जाल्यार केन्ना पळयता न्हू हें वाचतना म्हाका सदांच सुकण्यांनी शिकवण घेतली ती कोणाक शिकवण आसली सुकण्यांक आं कोणाक शिकवण आसली बा कोणाक शिकवण आसली आयकता तूं ही शिकवण कोणाक दिल्ली हुस्को काडूं नाका मनशां हुस्को काडटा तर आं तर ही शिकवण कोणी घेतली तर कोणी घेतली सुकण्यांक शिकयल्ली दिसता न्हू आं आमकां शिकयल्ली न्हू ही शिकवण आमी घेतल्या काय ती आमी हुस्को काडटा म्हणजे आमी कितें करता आमी हुस्को काडटा आनी आमी कितें करता सगळो भार आमचेर घेता न्हू देंवचाराचेर हत्यार म्हणटा न्हू आमी कितें जाली देंवचाराचे झेलीन पडली मागीर आमचो होनर कोण जालो आं हुस्को काडलो म्हणटकूच आमचो होनर कोण जालो आमचो धोनी कोण जालो कळटा धोनी कोण जालो तो आमचो एग्जाम्पल आं आतां ही सुकणी पळयल्या न्हू आमी उठ्ठा आनी तेंचो देव पोसता न्हू तांकां आमचो देव तांकां पोसता तेंचोय देव आमचोय देव आं आनी जर त्या सुकण्यांक हांवें पिंजऱ्यांक घातलें तेचो धोनी कोण जालो हांव न्हू आनी हांव हांगा येवन रिटेटाक 4 दीस रावली त्या सुकण्यांक कोण जेवण दितलो आं मरतले न्हू आं ते जेन्ना ती उठ्ठा तेन्ना तांकां देव स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता न्हू जेन्ना उठ्ठा तेन्ना तशेंच आमी जेन्ना हुस्को काडटा तशीच आमी
पिंजऱ्यान पडटा. आतां पिंजरो कोण हुस्को कोणाचो घुसून येता आमी सांगलें आमी देंवचाराचे व्हडल्यांतले व्हडले हात ते हुस्को देंवचारा घुसून येता. जर आमी हुस्को काडलेलो कोणाचे वाटेन गेली आनी आमी त्या पिंजऱ्यान पडले, आमचो दोनी कोण जालो त्या पिंजऱ्याचो? तो आमकां कितें दिता तें खावचें पडलें न्हू, तो कितें सांगता तें आयकचें पडलें न्हू. आं सांगा न्हू. हां हुस्क्या वरवीं आमकां दुयेंसां पासून येता. ती दुयेंसां कोणा कडसून येता? देंवचारा कडून. तेजे हांव जाल्यार तेजे प्रोडक्ट्स म्हणटा देंवचारा कडचे सगळे न्हू फ्री मेळटा. मागीर आमकां एक तो हुस्को काडची तेजे वचून तुका फ्री जायतें मेळटा. हुस्को काडटा तांकां डिप्रेशन म्हणटा न्हू, जेम पडना. हां खूब हुस्क्या वरवीं खूब तेजे कडेन तुमकां प्रोडक्ट्स आसा आनी ते फ्री. कंपनीचे कशें आसता एक पे एक फ्री, तसो तो आमकां दिवंक रावता आनी आमी घेता न्हू. आं तो आमच्या दारार एक सेल्समॅन येयना, सेल्समॅन येता न्हू, म्हणटा अच्छा हे फ्री आहा ते फ्री आहा, तेजेर आमी फुलता न्हू. तसोच आमकां तो फुलयता. आतां एक फुलोवंक ना, तोच तो फुलयता. आमचेर आसा त्या सेल्समॅना कडसून ते प्रोडक्ट फ्री आहा हे फ्री आहा ते घेवपाचे आमचेर आसा न्हू. जाल्यार आमी ताका धांवडपाचें ना काय तो आपुणूच वयता. तो तुका कसोच वचचो ना, तो तुका कितें कितें सांगतलो. हे म्हणटलो बरी ही कायल अशी तशी नुस्तें अशें भाजता चपाती अशें भाजता ना, फुलयत रावतलो. तसो देंवचारूय आमकां फुलयत रावतलो. आमचे कडेन आसा तेजे कडलें सगळें घेवपाचें काय आमी देवाचें उतरां स्वत मानपाचें? देव आमकां सांगता हुस्कोच काडूं नाका म्हणटा आनी आमी हुस्को काडटा. आनी तो म्हणटा पयलीं आमकां हुस्को काड म्हणजे तुमचो हुस्को देवाक कळीत करा. म्हणजे आमकां हुस्को आसा, हां सगळ्यांक आसा, पूण तो हुस्को आमी देवाक आमच्या गरजांनी दिनवासनी काळजां आमच्यो सगळ्यो गरजो दिनवासनी काळजाक कितें करूंक जाय? आमी देवाक कळीत करूंक जाय. हांव सांगताली न्हू आमी खूब मागणी करतालीं, खूब मागण्यांक वयतालीं, पूण आमकां देवाचो सिस्टम खबर नासलो. देवाच्या हितूनय सिस्टम आसा. आं देवान आमकां हो संवसार दिला न्हू. एक देणें साम्स 115:16 सांगता देवा स्वर्ग देवाचो आनी ही प्रितीम आमकां एक देणें दिलां देवान आनी हेजेर रास करपाक मनशाक दिला. मनीस कोण? कोणाक दिला? जेनेसीस 1:26 सांगता. जेनेसीस 1:26 पण डू नॉट वरी अबाउट एनीथींग, इन्स्टेड प्रे अबाउट एवरीथींग, टेल गॉड वॉट यू नीड अँड थँक्स हिम फॉर ऑल ही हॅज डन. कितें सांगता आमकां? फक्त थँक्स गे म्हणटा न्हू आमचे सगळो हुस्को. जेनेसीस 1:26 पळोवया आमकां. आमी साम्स 115:16 ते तुमी पळया. देन गॉड सेड, देवान म्हटलें आमच्या सारको एक मनीस करुया आनी आमचे भाशेन लेट देम हॅव डॉमिने, ताका रास करुनी सगळ्या नुस्त्याचेर, दर्याच्या नुस्त्याचेर आनी सगळ्या भोंवतल्या सगळ्या वाऱ्यान आनी सगळ्या जानवरांचेर एंड सगळे क्रिपींग एवरीथींग डेट केप ओपन द अर्थ. आनी सगळ्या जानवरांचेर ती भोंवता तेजेर आमकां कितें सांगलें? आं दोनी पोवन चलय सांगलें. कोणाक सांगलें? आमी चलयता दोनी पोवन काय जानवरां आमचे दोनी वार चलयता? आं कोण दोनी पोवन चलयता? आमी चलयता काय जानवरां चलयता? आं आमी चलयता? शुअर? शुअर तूं चलयता? पांया कडेन सोरोप येयला, तुज्या पांया कडेन सोरोप आहा. धांवतलो न्हू. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनीस रचुया
आनी समुद्राच्या मासल्याचेर, अंतराचेर, सुकण्याचेर, पोसपाचेर, जानवारीचेर, सगळ्या राजवटी जानवार रानवट जानवराचेर आनी प्रिथिमेचेर सोपून भोंवतल्याच्या जिवाण्याचेर तूं दोणीपण चलयतलो. कोण दोणीपण चलयतलो? आमी दोणीपण चलयतलो. आमी सगळीं जाणां देवान आमकां रोसल्या आपल्या सारकी न्हू. ती सगळीं हे जमनीचेर पळय कितें आसा तेजेर आमी रात चलयतली, दोनीपण चलयतली. आमी न्हू कशें चलयतली आमी दोनीपण? देवान आमकां दोनीपण चलोवंक मनशाक दिलोलें. आनी देवान एक एग्जाम्पल जेनेसीस 1:1-2-3 पळय आमी कशें देवान ह्या संवसाराचेर आमकां शिकयता तो कशें दोनीपण चलोवंक जाय. अरंब्याक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसली, पूण पृथ्वीचेर आकाल नाशिल्लो. सोंबूर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. देवान म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. देवा मुखार कितें तरी परिस्थिती आसली जशी आमच्या मुखार आसता तशी. एकदां आमकां कांयच दिसना रस्तो तशें आसलें. थंयसर कितें आसलें? सोंबूर काळोखान बुडलोलो, पृथ्वी आकारूच नासली. आमच्या जिवितान एकदां सगळें आकार ना, काळोख कसो दिसता. ह्या पृथ्वीचेर रास करतना आमकां कितें करूंक जाय म्हणटा तो देवान कितें केलें? उलयलें न्हू उतर. आनी पवित्र आत्मा थंय आसलो. कित्याक काम करिनासलो पवित्र आत्मा? आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा आसा न्हू. आनी हांगा पवित्र आत्मा आसलो म्हणटा उदकाचेर वसतालो, बोटाडे घालतालो. कित्याक घालतालो तो? कित्याक घालतालो? मागीर ताका देवान उतर उलयना फुडें कोणी उजवाड केलो? जो भोंवताडो घालतालो तेणी वचोन तो उजवाड केलो न्हू. उजवाड जालो. जेन्ना देवान उलयलें न्हू उतर तेन्नाच थंय उजवाड जालो. आकार नासलो, काळोख आसलो. उलयलो. आमच्या जिवितान जेन्ना असल्यो परिस्थिती जेन्ना आमकां हुस्के येता, कसली परिस्थिती आसता तेन्ना आमी उलोवंक जाय. उलोवंक जाय. कितें उलोवंक जाय? देवाचें उतर. आमी दोनी उतरां उलोवंक शकता न्हू. एक संवसारी उतरां, एक देवाचें उतरूय उलोवंक शकता. आनी दोनूय वाटेनी आत्मे आसा. तूं जर संवसारी उतरां उलोवशी संवसारी वाटेन आमच्या जिवितान काम जातलें. तर आमी देवाची उतरां उलयत जाल्यार देवाचें कितें जाय आमकां बरयलेलें आसा न्हू तें उतरां प्रमाणें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. आमकां कितें सांगलां हांगा? उलोवंक जाय. डॉमिनेट आमी कशी करतलीं, हेजेर रूल कशें करतलीं, रास कशें चलयतलीं आमी ह्या संवसाराचेर. देवाचें उतर जें उलयल्लें आसा तें उलोवन आमी करतलीं. कशें कळटा जाणा आमकां? आतां कितें जालें पळय, देवान मनशाक स्वर्ग आपणाक दवरलें आनी मनशाक देणें दिलें. हें देणें पृथ्वी रात चलोवपाक. मनशा कडेन जायना जालें. मनशा कडेन जायना जालें न्हू रात चलोवंक. देवान 10 कमांडमेंट दिले आनी कितले प्रभादी धाडले, तांकां सगळ्यांक जिवेशी मारले. आतां देवा कडेन कितें करचें पडलें? देवा मनशाक भाशेन मनीस येवचो पडलो न्हू आमकां हेजेर शिकोवपाक. जेजूक आदामा भाशेन संवसारान येवंक जायनासलो. देवाक धाडूंक जायनासलो वयरसून. आदाम कसो येयलो तसो जेजूक करूंक जायनासलो. देवा कडेन जायनासलो. आदामाक तेणी तयार केल्लो, सस केलो. तो जेजूक जायनासलो. देवान ऑलरेडी प्रितीम कोणाक दिल्ली? मनशाक. लागून जेजूक मनीस कसो जावन संवसारान येवचो पडलो. कळ्ळें? जेजू एक सारको न्हू मनीस कसो जल्माक येता, पूण तो एका आंकवारीन सायबीण मायच्या कुशव्याक येयलो. आंकवारीच्या कुशव्यान.
वयसून पवित्र आत्म्या वरवीं ती गरवेस जाली. खंयच्याच दादल्याचो खंयच्याच तिका संबंध नासलो. ती देवान तिच्या एक पवित्र आत्म्या वरवीं ती गरवेस जाली. आनी तसो सारको मनीस तसो संवसारान येता जल्मा तसो जेजू येयलो. कित्याक कित्याक जेजू मनशा भाशेन येयलो? कित्याक येयलो? कित्याक येयलो? आं आमची सरवण करपाक. पूण आमकां जे मनशाक डॉमिनेट करूंक लायले, रूल करूंक लायले न्हू पृथ्वीचेर, आमकां जायनासलें. म्हणून तो आमकां मनशा भाशेन येवन शिकोवंक येयलो. शिकोवंक ना तेणी कशें डॉमिनेट केलां तें? आतां आमी तेजे वरून हांगा देवसार काडटा. आं कित्याक कुड्डे दिश्टी पडटा? जेजू वरवीं न्हू. तेणी शिकयलां म्हणून न्हू, तेणी करून दवरलां म्हणून बायबलान. तें आमी आतां करता न्हू. तेणी शिकयलां न्हू बायबलान कितें म्हणजे तेणी बापा कडसून कितें शिकलेलो तो म्हाजे कडसून न्हू म्हणटात. तें आमकां तेणी शिकयलां, तें आमी शिकल्या आनी आमी तेजे कडसून शिकून आमी आतां हेजे पृथ्वीचेर राज चलयता न्हू. कळ्ळें भाव? आं जेजू मनीस जालो कित्याक आमकां हे पृथ्वीचेर राज करूंक जाय आसलें कशें तें. इजाकेल 37 न्हू तेजेरूय दाखयलेलें आसा. तेजेरूय बरयलेलें आसा इजाकेल 37. देव म्हणटा मनशाच्या पुता ह्या सुकलेल्या हाडांची ती स्टोरी आहा. सुकलेलीं हाडां एका हितून घालता. पळोवया आमी हां. इजाकेल 37. थँक्यू जीजस. इजाकेल फर्स्ट इजाकेल 37:11. पूण सर्वेस्वराचो हात म्हजेर एकठाण. सर्वेस्वराचो हात म्हजेर देवलो आनी सर्वेस्वरान म्हाका आपल्या आत्म्यार व्हरून व्हेलो आनी ताका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. ताच्या मदल्या सगळ्या तेणीन म्हाका भोंवडलो. त्या फांकल्यांनी जोमडीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी ती सुकलेलीं आसलीं. तेन्ना म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता ही हाडांक जीव येवं शकता काय? हांवें म्हटलें, तें तूं जाणा सर्वेस्वरा. कितें जालें? ताका पवित्र आत्म्यान भरलेलो तो भरलो. एका इजाकेल एक मनीस आसलो, ताका व्हेलो आनी फाळक्या कडेन सुकलेलीं हाडां आसलीं. आदी खंय फाळक्यो म्हणून अशें आसतालें आनी थंयसर खंय हाडां भरतालीं भितर मेलेल्या लोकांची. मेलेलीं हाडां ती सुकलेलीं आसलीं. त्या हाडां कडेन ताका व्हरोन सगळ्याक भोंवडून दाखयलें आनी त्या हाडां कडेन व्हरोन ताका उबो धरलो. आनी कितें म्हटलें, मनशाच्या पुता ह्या सुकलेल्या हाडांक जीव येवं शकता? येवं शकता? आतां देवाक ह्या सुकलेल्या हाडांक जीव हाडूंक जायनासलो? कित्याक मनशाक सांगलें तेणी? मनशाकूच कित्याक सांगलें? देवा कडेन जायनासलें सुकलेलीं हाडां हाडून एकठांय करून तांकां जीव दिवपाक? हां जाताली न्हू. पूण देवान दाखोवन दिलें न्हू मनशाक हे पृथ्वीचेर राज करपाक आपणेन हें दिलेलें आसा म्हणून न्हू. तो म्हणटा मनीस कितें म्हणटा, तूं जाणा. आमकांय जर विचारलें जाल्यार आमी म्हणटलीं आसलीं, म्हाका कांय खबर ना कितें जातलें तें. आतां आमकांय खबर नासता न्हू कोणाक आयकूंक येतलें काय. पूण देव जाणा न्हू कोणाक आयकूंक जाय, कोणाक पेखोणी दिवंक जायी. देव जाणा. आमी काम कितें करता? आमी तें काम करता तांकां पेखोणी दिवपाचें. आमी उलोवपाचें काम करतात. देवान जें कितें बरयलां तें उलोवपाचें काम करता आनी तीं मनशां बरीं जाता दुसरीं न्हू. आमी कितें करता आनी एक्स्ट्रा कितें करता? कांय ना न्हू. पळय हांगा कितें म्हणटा पळय. आनी तेणेन म्हाका म्हटलें, ह्या हाडाचे संदेश दी. तांकां सांग, सुकलेल्या हाडांनो सर्वेस्वराचें उतर आयक. कितें म्हणटा? सर्वेस्वराचें उतर आयक. कोणाक सांगता? सुकलेल्या हाडांक. सर्वेस्वर सांग म्हणटा ताका. आमकांय तोच सांगता. कोणी तर पेखोणी दिवं तुजे कडेन उलय.
जेजूच्या गायांनी आमकां सगळ्यांक पदवी दिल्या न्हू, आमी शिकतले ते पदवेचे. ह्या हाडांक सर्वेस्वर देव अशें सांगता, हांव सोस तुमचे भितर सोरोसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यान. ताचेर तुमचेर हांव शिरोंतणां घालतलो, ताचेर मांस वाडयतलो, वाडोवसे करतलो आनी तुमकां कात येवशी करतलो आनी तुमकां सोस दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यान आनी हांव सर्वेस्वर म्हणून तुमकां गोमोन येतलें. तो सांगता न्हू त्या सुकलेल्या हाडांक फक्त तूं कितें कर म्हणटा, मनशांक कितें म्हणटा तो, आतां आमकां कितें म्हणटा, संदेश दी. कोणीय तुजे कडेन येता ताका संदेश दी, फक्त कसलो देव कितें सांगता तो संदेश दी. आतां एका कितें सांगता इजाकेला कितें सांगता तो, आपूण कितें सांगता तो संदेश तांकां दी. आपूण ते खात येवचो करतलो, शिरो येवचो करतलो, स्वास तेंच्या भितर घालतलो ह्या सुकलेल्या हाडाचेर. म्हाका केल्या आदले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी संदेश दितना बोबाट जावन खोळखोळ जालो आनी हाडांक जोडोन येयली. कितें जालो म्हणटा थंयसर, जेन्ना संदेश दितना कितें जालो, आवाज येयलो, खडखडीत आवाज येयलो. कसलो आवाज तो, हाडांचो. एक पांय एकी कडेन आसलो, एक हात एकी कडेन आसलो, सगळो एकी कडेन येवन जॉयन जाले म्हणटा. सगळो ते पळय हात येताले, पांय एकी कडेन येताले, एके जाग्याचेर तांचो आवाज जांगलो त्या हाडांचो. खडखोळ जालो म्हणटा न्हू. ती हाडां सगळीं मिक्स आसली न्हू, ती काडटाना येताना ती जॉयन जावपाक मिक्स जाली आनी ती येवन एकठांय जाली. हांवें पळयलें आनी ती शिरांतनान बोल्ली. म्हाका दिश्टी पडलें, ताचेर मांस वाडलें आनी ताका कात येताली, पूण तांचे भितर सोस नासलो. तेन्ना म्हाका म्हटलें, स्वास संदेश दी. मनशाच्या पुतान संदेश दिलो, स्वास सांगलें. आनी सर्वेस्वर देव अशें सांगता, चारूय वाटांतली ती ही आनी ह्या मेलेल्यांचे सोस सोडून तेणे जिवी जाली. केन्ना जिवी जाली, जेन्ना मनशाच्या पुतान देवान जे सांगलेलो संदेश दिलो आनी सुकलेली हाडां जिवी जाली, सगळीं एकठांय येयली आयकून न्हू. तशेंच आमी जेन्ना मनशाक देवान हे पृथ्वीचेर कितें केलां, राज करपाक, कशें उलोवन. आतां हेणी कितें केलें, इजाकेलान कितें केलें, उलोवन केलें न्हू. हाडांचे मांस कशें येयलें, शिरो कशें येयलो, उलयलो न्हू तूं. देवान ताका कितें सांगलें तें उलयलें. आतां आमकां देवान कितें बरयलां तें आमी उलयतलीं तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितान मिलाग्री जावच्यो ना. कित्याक तेणी सांगलां तुमकां आमकां राज करपाक हे पृथ्वीचेर देणें दिलेलें आसा. तरी आमी कितें करता देवा कडेन, तूं कर रे, तूं कर रे, म्हाका पेखय रे म्हणिना. देव आमकां कितें म्हणटलो तेन्ना, तूं संदेश दी म्हणटलो न्हू. इजाकेलाक सांगला तसो. आमी म्हणटा, जेजू म्हाका पेखय रे, म्हाका पेखय, म्हाका बरो कर. आमी म्हणटाली, सांगता आमी जेन्ना शिकला म्हणून तुमकां सांगता, आमी तशीच करतालीं. जाल्यार एक म्हयनो जातलो आमी हेवटेनूच सावथाकूच खंय कोणागेर गेल्लीं. तो आतां 4-5 वर्सां जालीं. तेजी बोटां काडलीं, बोट काडला पांयाचें, किडणेचें कितें आसा, किडणेक मिशीन कितें घातलां कळोंक ना म्हाका. हात तेजे दोळान आसले. सगळें आतां इतलीं वर्सां तो कितें म्हणटा, कसलें मागणें करता, संदेश दिता तो, म्हाका देवाक सांगता तो, तूं बरो कर, तूं म्हाका बरो कर. इतलीं वर्सां म्हणटा, जेजू म्हाका पेखय, जेजू तूं म्हाका पेखय, जेजू तूं म्हाका बरो कर, जेजू तूं म्हाका बरो कर. तेंची म्हणजे ती नोकळो. आतां मनशाच्या हेका इजाकेलाकूय खबर नासलें, ताका लागून तो म्हणटा न्हू, तूं जाणा सर्वेस्वरा ह्या हाडांक चुकलेलो मांस हे सगळो, तो ताका लागून म्हणटा न्हू. तशें आमकांय खबर ना आनी त्या मनशांक खबर नासली. जेन्ना आमी हें सोच सांगलें न्हू ताका,
जेजून आमकां पदवी दिलेली आसा उलोवन आमी घेवपाक जाय. हां, जेजून आमच्या पासत खुर्सा सगळें केलेलें आसा. जेजू जेन्ना संवसारान येयलो मनशा भाशेन जियेलो आनी मनशा वांगडा जियेलो आनी मनशाक कितले प्रॉब्लम जाता. मनीस देवा सोशिल्ले कित्याक पयस वयता आनी मनीस कित्याक पडटा सकयल तें सगळें तेणी पयलें. एका दुयेंसा वरवीं, एका श्रापा वरवीं हां मनीस आमी देवाक चिंता. श्रापा वरवीं लॉज, गरीबसाण, पातक, हां भिरांत, ही सगळें घेवन तो ताका लागून खुर्सार मेळ्ळो म्हणटा तेणी पयलें हें. तें ताका आमी सांगलें आनी ताका जेजूक सारको खुर्सार चित्र पळय म्हूण सांगलें. आमी ताका कांयच करूंक ना. कित्याक जसो इजाक येयल्याक सांगलेलो संदेश दी देवान सांगलें तो आमी ताका संदेश दिवंक लायली. कसलो? 1 Peter 2:24. जेजून तुजी पातकां खुर्साचेर उबारून घेवन गेलो. कित्याक आमी एक नितीवणपणाचें देवाक जाय तशें जिवीत रायट स्टँडींग बिफोर गॉड ते जियोच्या खातीर देवा कडेन मुखार आमी नितीवंत जावन तेजे कडेन उबी रावच्या खातीर आनी पातकाक फाट करच्याक. आनी त्याच्या गायांनी हां ताच्या गायांनी आमी बरी जाली. कित्याक आमी सगळीं उलोवंक जाय आतां, नाल्यार आमकां जातली न्हू. म्हाका आपयतना तुमी तुमचेशी या म्हणटले. ताका लागून आमी उलोवया जाता तितली. ताका म्हणूंकूच लायलें, म्हणूंक लायलें आनी ताका चित्र करूंक लायलें. आनी ताका आमी कांय करूंक ना. आमी फाटीं आसले आनी तो फुडल्यान बसलेलो. तो दोळे उगडून आपणाचे हात अशे अशे करपाक लागलो दोळे उगडून. आतां कितें जालें आमकांय खबर ना. आमी ताका पयलीं कांय विचारूंक ना. तेजे बायलेन फक्त ताका सांगलेलें घावो कितें पेखाना म्हणून तो रिक्वेस्ट आसलो, पांयाचो घावो. सो म्हाका आश्चर्य, हांवें म्हणलें कितें जालें. बायलें तेजे वांगडा हांवें म्हणलें कितें जालें तेजे हात चलनासले. होय म्हणूंक लागली ती. तेजे हात मूव जाले आनी इतलीं वर्सां कितें मागणें करताली. बरो कर जालो बरो. वयल्यान वस जालो म्हणटा ती. विचारलें तिका आमी बरो जालो कितें तरी बरेंपण मेवलें ना. सदांच म्हणजे 15-15 दिसांनी डॉक्टरागेर. आतां तूं स्वत मानताय तुज्या घोवाचे हात मूव जाले तशें पांयाचो घावो पेकलो म्हणून. तिणी मात एक म्हटलें इतलीं वर्सां आमकां हें सोत खबरूच नासली. कितें म्हटलें? हां हे जे सोत बरोवन दवरलेलें पुस्तकांत तें आमकां खबर नासली म्हणून आमी मागतालीं. आतां आमकां कळ्ळें न्हू डिफरन्स. तशें आमचे कशें गोंयक खूब आसा. म्हाजीच सांगता आमची हांवें सांगलां खूब फारां. आमी न्हू खूब मागण्यांक वयतालीं. थंयसर आमी मागतालीं. म्हाजे भयणीक लग्नाची आसली आनी लग्न जावंक जाय आसलें. आमकां इतले टायण्यो येताल्यो. आमी सगळ्या मागण्यांक वयता. आमकां रूल खबर ना न्हू कशें मागोवंक जाय तें आमी मागतालीं आनी देवाच्या उतराचे आड मागतालीं आनी तें पातक आनी देव आमचेशी लागीं ना म्हणटा. पवित्र पुस्तक सांगता. हांव सांगिना. सो आमी वयता. आमकां सगळीं म्हणटालीं कितें गो तुमचो जेजू दिना तुमकां सगळ्याक वयता. भाव सुद्दां न्हू एक घोवायकी न्हू सांगपाक जायनासली घरान. उलोवंक जायनासलें. जेजून कितें केलां म्हणून कोणाक सांगलां. जेजून तेंच्या केलां तुमचें कित्याक जायना जिवान, तुमच्या जिवितान कित्याक जायना. पूण आमी स्टॉप करूंक ना. आमी वयतालीं उतरां घेतालीं ओगी रावतालीं कांय म्हणिनासलीं. तो म्हणटालो मागीर पळय गे तेंची तोंडां आतां ओगीच जालीं. निकती काय बरें सांगताली घोवायकी. आं कित्याक आमी जेजूक जाय तशें मागणें करिनासलीं आनी आमकां मेळनासलें. मागीर आमकां सगळें जेजूचेर आड उलयतालीं. कित्याक जेजूचें कांय ना. जेजून बरोवन दवरलेलें आसा. आमकां ऑलरेडी दिलां म्हणून आमकां कशें घेवंक जाय तें आमकां खबर नासली म्हणून आमकां सगळ्यांची उतरां घेवची पडटालीं. जेन्ना आमी JCILM गेली न्हू हे मागण्यांक गेली. ब्रदर जॉन्सनाचें एक मागणें आसलें न्यू क्रिएशनान.
थंय एक बायल येयली 20 वर्सां स्पॉन्डलायज जाली तिका आनी ती बेल्ट घालून येयल्ली. कितलीं वर्सां? हां कितलीं वर्सां बाबा? 20 वर्सां. आनी तिका विचारलें, बापान तिका विचारलें, तूं कितें मागणें करता? तर आपूण म्हणटा, जेजू तूं म्हाका बरें कर आनी म्हाका विस्वास आहा, विस्वासूय आहा म्हाका जेजूचेर. तो म्हाका एक दीस बरो करतलो. जेजू म्हाका बरो कर आनी तूं म्हाका विस्वासूय आहा, तूं म्हाका एक दीस बरो करतलो. आमची मागणी अशी आसली न्हू. आजुनूय म्हणटा न्हू आमी, ना म्हाका भावार्थ आसा, जेजू म्हाका एक दीस तरी एक दीस बरो करतलो. करतलो केलें ना. करतलो म्हणजे कितें? लॉंग होप. जेजून सांगलां आमकां, तुज्या होप म्हणजे कितें? बोरवाश्यान तूं बरें जालें म्हणटा. जेजू जेजू तुवें म्हाजे बोरवासो दवरलो म्हणून बरो जालें म्हणटा. कितें म्हणटा जेजू? तुवें म्हाजेर भावार्थ दवरलो म्हणून तूं बरें जालें. भावार्था वरवीं तूं बरें जालें न्हू. भावार्थ. आतां भावार्थ म्हणजे कितें? दिसानाच्या वस्तूचेर सोत मानात जें कितें बायबलान बरोवन दवरलां तें आमकां दिश्टी पडना. तेजेर आमी सोत मानूंक जाय. तेन्ना आमकां जेजू म्हणटालो तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें, तूं वच. हो भावार्थ आमकां वयतालीं म्हणल्यार भावार्थ म्हणजे कोण शिकोवंक ना. भावार्थ दवर म्हूण सांगलां. भावार्थ धरतालीं. पूण भावार्थ कसो येता आनी भावार्थ कसो ओपन जाता तें आमकां कांय खबर ना. भावार्थ जर आमचेशी आसा जाल्यार आमचेशी कितें आसूंक जाय? कित्याक? देवाचें उतर कित्याक आसूंक जाय? आमी शिकला न्हू. रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा? रोमन्स 10:17 भावार्थ उतर आयकोन न्हू. तेका लागून आमकां उतर जाय न्हू आमचेशी. भावार्थ आसा जाल्यार आमचेशी कितें जाय? उतर जाय न्हू. उतर जाय. सो तिका मागीर कितें शिकयलें? भावार्थ कसो येता तो तिका सांगलें. तूं 2 मिनटां म्हूण 1 Peter 2:24 जेजू आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी बरी जाली. 2 मिनटां मुटली तिणी आनी 20 वर्साचें दुयेंस, 20 वर्साचो गोलियात 2 मिनटांनी मरण पडलो. कळ्ळें? कसलो गोलियात आसलो 20 वर्साचो न्हू. बरो व्हडलो आसतलो न्हू. 20 वर्सां म्हणजे कितलो व्हडलो आसलो न्हू. 2 मिनटांनी मेलो. तें आमी पळयलें आनी सोयरानान येयलीं. सोयरानान येवपाची गरज न्हू आमकां. जरी आमी वायट करता, आतां विचितपूत वायट केल्लो तेणें बापायचें सगळें घेवन गेलो आनी वायटान पातकात सापडलो मागीर सगळें दुकऱ्याच्या घरान. पूण तो कितें जालो? सोयरानान येयलो. आमकां जण एकल्यांक न्हू सोयरानान येवपाची गरज आसा. सोयरानान. आनी सोयरानान येयली म्हणटूच कसले आमी स्टेप घेता काय? एकदां सोयरानान येवन सुद्दां रॉंग स्टेप जाता. जुडास सोयरानान येवंक ना. जुडास जेजूक मारलेलो विकलेलो तो सोयरानान येयल्लो. पूण तेणी स्टेप खंयचो घेतलो? जेजूक जाय तसो घेतलो. पिटरानूय जेजूक नाकारलेलो. पिटरान कितें घेतलें? सेन्सान येयना फुडें स्टेप. जेजूक जाय तशें बोगसणे मागले आनी स्टेप घेतले. आतां आमी सोयरानान येता तेन्ना आमी तेंच मागणें करूंक सोदता काय? आमी तें पळयलें न्हू 20 वर्साच्या गुल्याताक कशें तिणी मारलेलो तो स्पॉन्डलायज. काय तिच्या भाशेन आमी मागणें करता काय? खंयचें डिसिजन घेता काय आमी? आमचेर आसा न्हू सगळ्यांचेर. आमी घरा घेवन वचोन तिणी जशें मागणें केल्लें आर्गां तुका जेजू म्हटलेलें तुज्या गायांनी बरें. आर्गां तुका जेजू तुवें म्हज्या भयणीक बरो लायफ पार्टनर दिला. तुका वळखता तसलो लवींग, कॅरींग, ओबेईंग, अंडरस्टँडींग. आनी देवाक आमी एका वीक अशें मागणें आर्गांनी जालें. एका विका भितर ताका प्रपोजल येयली आनी तेचें लग्न जालें. कित्याक? जेन्ना आमकां सिस्टम कळ्ळी न्हू आनी देवान आमकां हेजेर पृथ्वीचेर उलोवन घेवंक जाय. देव आमच्या जिवितान कांय करचो ना. आतां देवान ऑलरेडी करून दवरला न्हू.
केला देवान आमच्या पासून करून दवरला हां का अजूनही देवानूच आमच्या जिवितांत करूंक जाय. आतां हे प्रिती आमकां देणे दिला म्हणून आमी त्रास करूंक जाय न्हू आं. आतां जर म्हाज्या बापायन म्हाज्या न्हू बरो 1 करोड घातला पयशे आं बँकीन घातला आनी ते म्हाज्या नांवार आसा आतां. हांव आनी बापायक सांगता म्हाका पयशे परत म्हाका पयशे दी, म्हाका पयशाची गरज आहा. हांव दिंबेर उबी रावन सांगता आनी तेजे कडेन तेणी म्हाका आसा तितले म्हाज्या नांवार घातला. तो म्हाका दितलो दिंबेर रावतली उबी दिंबेर रावतली म्हाका पयशे दी, म्हाका गरज आहा, पयशाची गरज आहा. तो कितें म्हणटलो तुका ऑलरेडी हांवें तुज्या बँकीन घातलेले तूं वचोन आनी त्या बँकीचो वचोन काड म्हणटलो न्हू. हांव उपास करून मागतली दितलो आं. म्हाका स्वत मानूंक जाय न्हू म्हाका सगळें ऑलरेडी दिलां म्हणून आनी वचोन तें वचोन घेवंक जाय वचोंक जाय. हांवें म्हाज्या नांवा येयलें म्हाज्या बापायन काडूंक जायना. आतां कोणी तरी काडूंक जाता म्हाज्या नांवा येयलें म्हाका नांवां दिलां. तशेंच देवान आमकां ही राज करपाक हें दिलेलें आसा. आमी देवा कडेन मागता देव दितलो आमकां. आमकां बरें करतलो काय तेणी सांगलां आपूण तुका बरें केलां ऑलरेडी. आनी आमी खंय चुकता आमी वचोन वचोन ताका दी रे म्हणटा. कळटा आं. आमकां ऑलरेडी बरी केल्या न्हू. आमी कितें करूंक जाय फक्त एकूच स्वत मानूंक जाय मानून घेवंक जाय आनी आर्गां दिवंक जाय. जालें म्हाज्या जिवितांत. कळटा हां कळटा. सगळी सिरियस खंय जाली. आमी खूश आसूंक जाय न्हू. देवान आमकां करून दवरलेलें आसा सगळें फक्त घेवपाक जाय आमी. देवान आमकां सगळें करून खुसाचेर बरोवन दवरलेलें आसा. सगळें बरोवन दवरलां न्हू आमकां परत फक्त सोदपाची गरज. कोणी म्हणटलो कितें मॅथ्यू 7:7 कितें म्हणटा माग म्हटलां न्हू देवान न्हू. माग म्हटलां आनी तूं सांगता मागो नाका म्हणून आं. देवान माग म्हटलां मागीर फुडें कितें म्हटलां सोद दारार मार. आमी कितें करता मागपाचें आनी दारार मारपाचें काम. सोदपाचें देवाचें उतर करता आमी सोदता आमी. जेन्ना आमकांय खबर ना आमी तेन्ना मागाच आसले आमी मागाच आसली. जेन्ना सोत कळोन येयलें देवान हें प्रिथिवीचेर आमीच उलोवन देवान करून दवरलां तें आमीच फक्त उलोवन घेवपाक जाय तें कळोंक येयलें पयलीं. आनी इतलीं वर्सां आमी जेजूची वळख आसली पूण उतराची वळख नासली. जेजूची वळख आसली तेन्ना आमी सगळ्यां कडल्यो केण्ण्यो घेतालीं. सगळीं जाणां आमकां कितें कितें करतालीं म्हणटालीं. फॅमिली आमची ती आमची मोग करता म्हणून आमकां विचारतालीं न्हू. कितें म्हणटालीं फॅमिली कित्याक मोग आसलो आमी तांकां आमचो हुस्को आसलो तेंचो आमी बुन्यांव करूंक शकना. पूण आमकां ही सिस्टम देवाचे कितें कायदे आसले ते आमकां देवा कडेन कशें मागोवंक जाय देवान ऑलरेडी दिलां तें खबर नासलें. हांवें म्हाजें कांय सांगूंक ना फक्त बायबलान तुमकां दाखयलां न्हू हां कितें सांगलां हांवें म्हाजें घरा कडलें हां. सो आमकां हें सिस्टम खबर आसल्यारूच आमी देवाक जाय तशें करतलीं न्हू. आतां आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी आमचें कितें आसलें आमचें देवान आमच्या एकावंटान घातलेलें तें आमी आजून पासून आमकां घातलेलें तें आमकां कळ्ळें आमी रोखडीच आर्गांनी घेता. देव म्हणटा न्हू खंयचेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दिवंक जायी. एक न्हू आमचे शेजाऱ्याक बायल आसली ती जेजू मागण्यांक येताली आमच्या वांगडा. तिजें एक दीस कितें जालें एक फेस्टिवल जात्रा कितें आसली तेजें बेस्ट फ्रेंड ल्हानपणाचें. ती म्हणटा आपुणीन ताका लग्न जावन पळोवंक नासलें पूण तें फ्रेंड न्हू म्हाजें तें येयलें आनी तिजे कडेन सगळें भांगर घेवन गेलें
खूब भांगार आं, नियरली तेन्ना 1.5 लाखाचें आसतलें तें. 4 कांकणां हांगा मोटीं, हांगा फाटल्यान, हांगा हें सगळें घेवन गेले. आनी म्हणटा ती खबरूच ना. आतां फाल्यां येवन दिता हांगलें, फाल्यां जालें परत 4-5 दीस जाले. आतां कितें करतलें म्हणटा, घरा गेले तिंगेर, घरा ना. आनी ते आवयगेर आसा, तेंय खबर ना म्हणटा आपणाक. आनी ते तशें कोत्ताय तें खबर ना आपणाक लोकांक, कांयच खबर ना. आतां तें भांगर घरा कडेन ना. तिचो भाव म्हणटा एक रिसिप्ट आहा, कितें केलां, गाण दवरला भांगर. आतां ताका तें मेळना. पुलीस केस केल्यार जाता. पुलीस कितें विचारतले, रिसिप्ट दाखय न्हू पयलीं, खंयसून हाडला, खंयच्या शेटी कडसून हाडला, सगळें दाखय. आनी तेजें काजाराच्या टायमाचें भांगर. आतां कितें करतले, ते आमगेर येयले. आमी म्हणूंक लागले आतां पुलिसूय कांय करूं शकना, कोणाच्यानूच कांय करूंक जायना. आतां आमी फक्त जेजू कडेन आर्गां दिवया म्हणूंक लागले. कितें आर्गां, थोडींच मागण्यांक येताले ते, पूण ती पळय आमी म्हणल्यार देवाक एक भांगर मेळासर जेजूक आमी आर्गां दिवया म्हणूंक लागले. आं, आनी ते सांजेच्या टायमार येताले. आमी एक एक स्क्रिप्चर घेवन केन्ना केन्ना 4 वर्साची, केन्ना ती 12 वर्साची, एक एक स्क्रिप्चर वाचताली आनी तेजे फाटल्यान आर्गां येताले. जेजू तें काम केलां तुवें, तितकें काम जालें म्हणून आर्गां येता. 2 दीस केले आनी रातीक तिका फोन येयलो. 2च दीस केले आनी फोन येयलो. फोन कोणाचो जाणा, तिच्या घोवाचो. आनी ते कितें सांगता, तेंचो डायवर्स जाल्लो. आनी तो एकी कडेन, तो एक वाळपय आनी पर्वरी. कितलें डिफरंट. वाळपय कितलें डिफरंट न्हू. तेका म्हणटा कशें कळ्ळें कांयच खबर ना म्हणटा. आपणाचो फोन नंबर कोणी दिलो तेंय खबर ना. पूण आपणाक सांगलें तेणी, आमी 2 दीस मागणें केले आर्गांनी. 3रे दिसा दोनांक तुका हाडून तुजें भांगर दिता म्हणून. कोणी, तिच्या घोवान. तेंचें रिलेशन ना. हें आतां कोणाचें काम म्हणून जाणा, हें पवित्र आत्म्याचें काम, एंजलांचें काम. आमच्या भितर कितले एंजल दिलेले आसा. इतलें डिफरंट पळय. आनी तें काळंगूट, 3रो पर्सन काळंगूट. कितले डिफरंटाचेर मागणें तेचें आयकलें देवान. फक्त आर्गांनी मागणें दिलें आनी सगळें भांगर तश्या तश्शें. आनी तेणी कितें केलें, दोनांक म्हणल्यार दोनाकूच येयलो तो. आनी शेटी कडेन वचून पळयलें, भांगर सारकें तश्शें आसा. आनी परत तें सांजचें सोडूंक ना. परत आनीक 2 दीस येयले आर्गां दिवंक. भांगर मेवलें म्हणून घरा बसोंक ना. आनीक आमी आर्गां दिवया म्हणूंक लागले. कित्याक, नासतना हांवें आर्गां दिवंक लायली, आसतना आपणाक कित्याक नाका. आमी कितें करता, मेवलें म्हणटकूच जेजू बाय बाय न्हू करिना. बरी जालें म्हणटकूच जेजू बाय बाय, मागीर पळोवया, मागीर मेळया तुका, म्हाका काम आसा आतां न्हू म्हणिना. आमी जेजूचो पाटलाव करता. हां, कितलीं जाणां आसूंक जाय आसलीं हांगा. कितल्या जाणांक हात लायला देवान, लांगना. आमचे न्यू क्रिएशन एवरी मंथ मागणें आसतालें. सगळीं हिलींग घेवन परती येत नासलीं. ब्रदर जाता ती खंय, ती खंय. ब्रदर जाताले आमचे कडेन आन्सर ना. पेखोणी घेतली, गेली. पूण एक जाणा सांगूंक जाय, पेखोणी घेवपाक व्हेरी इजी. देव न्हू रोखडोच आमकां पेखयता, पूण पेखोणी सांबाळून दवरपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ताका लागून आमी कंटिन्यू करूंक जाय. देव म्हणटा न्हू आमकां, कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. शीत जातलें जाल्यार म्हाजें म्हणटा तो, देवाच्या उतरान रिगोवन रावूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी स्वतंत्र जातलीं. रिगोवन रावूंक जाय आमी. आमी कितें करता, बरी जाली मागीर आनी कितें करता, मागीर वयता न्हू. मागीर पाटलाव बरी जाली म्हणटकूच गरजेचें आसा, शिकोवंक जाय आमी. ती पेखोणी कशी दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत, तें आमी शिकोवंक जाय. पेखोणी मेवली म्हणटकूच गेली, मागीर परत जालें म्हणटकूच कितें करता. एक भयण सांगताली, तेन्ना हांव बरी जाल्ली गो, मागण्यांक वयताली तेन्ना. आतां हांवें ऑपरेशन केलां, तेन्ना बरी जाल्ली. तेन्ना जेजू आसलो, आतां देव नासलो. देव तर म्हणटा जेजू काल, आयज, फाल्यां, सदांकाळ हांव तुमचे मदीं आसतलोच. काल जो जेजून तुका पेखोणी दिल्या, आयज दिवचो ना. तोच म्हणटा न्हू आपूण,
फाल्यां तोच म्हणटा. जाल्यार आमी म्हणूं येता जेजून म्हाका तेन्ना पेखोणी दिल्ली. देव आमकां सदांच पेखोणी दिवंक रावला, पूण आमी ती घेवंक रावल्या. आमी जाणा तेजें सिस्टम कशें तें. हांव काल भावाक विचारताली की म्हणजे थोडो टायम आसलो म्हणून आमच्या जिवितान आयज पेखोणी घेतली आमी कसल्या उतराचेर. जेजूच्या गायांनी बरें जालें. सदांच आमी दुसरे फावट दुयेंस येयला म्हण तेंच म्हणून घेवंक जायना ना. जाता आतां आमी तशी कोर्टान वयता आमी एक कोणाचें घर प्रॉपर्टीक लागून. आतां एक जर 5 वर्सांनी केस काबार आतां हें जालें परत तुका 5 वर्सांनी परत हुस्कावली केस. तेन्ना आमी कितें दुसरे डॉक्युमेंट दाखयता. दुसरे डॉक्युमेंट दाखयता तेच डॉक्युमेंट दाखयता आनी झगडटा न्हू. कितलीं वर्सां जर आमी कोर्टान झगडलीं जाल्यार आमी तेच डॉक्युमेंट दाखयता आनी झगडटा. तशेंच आमच्यानूय हे दुयेंसा कडेन जेन्ना आमकां कसलेंय दुयेंस येवनी आमी तेंच उतर घेवन परतें परतें झगडोंक जाय न्हू. एक भयण सांगता 40 वर्सां आपूण कोर्टान झगडटाली. आमी तिका विचारलें तूं कितें प्रॉपर्टी चेंज करता 40 वर्सां नांवां चेंज करता प्रॉपर्टी वयली. ना कित्याक कित्याक तिजे मागणें आतां ती कोर्टान आपणें माग आपल्या कोर्टाचेर. तिका आमी एकूच सांगलें तिच्या घरा कडेन आमी बायबल क्लास दिवंक वयतालीं पयलीं. तिका सांगलें भयणीन तूं आतां कांयच करूं नाका बूक घे आनी नोट्स बरोवंक लाग. जें शिकयता न्हू कोणीय शिको. आमचो एक भाव येतालो आमी वयतालीं ऑल्टरनेट हें आसलें. सो तिका सांगलें बोर्ड 40 वर्सां केस दी. तूं कितें कर फक्त नोट्स बरय कितें शिकयता पळय तें बरोवंक लाग आनी मागीर तूं हें कर. मागीर आमी तुज्या पासत मागतलीं. पयलीं शिकोवचें पडलें न्हू. तिजें रंग मागणें माग म्हणून आनी आमी ऑलरेडी म्हणटा जेजू तिका केसींतली तुवें साल्वार केल्या. जोतोफोक राजाचें प्रेज द लॉर्ड यू आर गूड युअर मर्सी एंड्युअर्ड फॉर एवर. ते स्क्रिप्चर आमी म्हणटा आनी ती म्हणटा जेजू म्हागे केस इतले भायर काड. मागणें मॅच जाता म्हणून तिका सांगलें तूं पयलीं देवाचें उतर शीक मागीर तुज्या पासत मागता. तीच देवाचें उतर शिकलें आमी मागोंक ना. तिजी केस 40 वर्सांनी म्हणली केस भायर पडली. कांय प्रूफ ना म्हणून. आतां 40 वर्सां प्रूफ नासलो आनी 40 वर्सांनी प्रूफ ना. हें देवाचें काम न्हू. फक्त आमी उलोवपाचें काम करूंक जाय. आमी सगळे उगड दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावता. रावना. जो पवित्र आत्मा म्हाका शिकयला तो पवित्र आत्मा तुमकांय शिकयता न्हू. हांव जेन्ना म्हाका कितें कळनासलें न्हू कोणी म्हाका कितें सांगलें न्हू हांव जप करून करूंक वचनासलीं. हांव पवित्र आत्म्याक म्हणटालीं म्हाका आन्सर दी बायबलांसून म्हाका आन्सर दी. हें सांगता म्हाका तुजे कडसून आन्सर जावो. थोड्या दिसांनी तरी न्हू बायबल वाचतना तरी आन्सर मेळटालो. मागीर हांव सांगतालीं कित्याक पवित्र आत्मा आमचो हेल्पर न्हू. एकदां एकदां मनीस चुकता. इवन देवाचें उतर शिकोवणदार पासून हें जाता न्हू जायना. शिकोवणदारां कडेन मिस्टेक जायना. पवित्र आत्म्या कडेन जाता. आमी जेन्ना खूब जाणां कावन्सिलिंगाक वयता जेन्ना आमी कावन्सिलिंगाक वयतालीं वयता तेन्ना आमी म्हणूंक जाय जेजू हेका पवित्र आत्म्यान भर. हे पवित्र आत्म्यान वरवीं म्हाजे कडेन तो उलोवपाक तूं म्हाजे कडेन उलय कितें म्हाका तूं सांगताय तें. आमी मागीर एकदां एकदां तेका वयता आनी तो आमी आपणाच्या हितून कितें सांगलां आमी तेंच करता. मागीर रॉंग जालें जाल्यार मागीर तेका ब्लेम करता. करिना. आमी वयता जेजू तूं म्हाजे कडेन उलयता त्या तोंडानसून म्हणटा एका शिकोवणदारा कडसून आमची एकदां एकदां मागणी कशी जाता. आमी
देव म्हणटा आमकां मागणी कसली करूंक जाय आमी. मॅथ्यू 15. थँक्यू जिजस. आमकां जाय तशी जाता न्हू. आमकां जाय तशी आमी मागणी करता. एट पळोवया. तो पयलीं सांगता फारीच्यो सदांच जेजूक ते शिकोवंक येवंक नासले. ते जेजूक टॅप करूंक येयले. आनी आमकांय कळोंक जाय कोण शिकोवंक येता. हे आतां असले मनीस आमच्या लायफान येतले तुका टॅप करपाक, तुका क्वेशन विचारपाक. तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय हो शिकोवंक येयला काय म्हाका त्रासान घालूंक येयला. आतां जेजूक येताले ते पयलीं फस्टून वाचून पळोवया. तेन्ना जेरुसलेम थावन फारीच्यो आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तेणें म्हटलें, पुनर्जीवन करूंक पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाल तुजे शिश्य कित्याक मोडटा. तो ते जेवणा आदी आपले हात धुयना तेन्ना पाटी पाडून केलो. आनी तुमी चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटा. ते कितें. तो देवान सांगलां, बापायक आवयक मान दी. आनी बापायक आवयक शिरापता ती मरून वचो. पूण तुमी म्हणटात कोणी बापायक वो आवयक म्हणून म्हजे कडेन कितें आसा तुका उपकार आसले ते हांवें देवाक भेटयले. तेन्ना बापायक वो आवयक मान दिवचो तुमकां आनी कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नोपैत केली. ढोंग्यानो म्हणटा तो. अशें ढोंग्यांनी कोण देवाची आज्ञा पाळिना, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना तांकां तो कितें म्हणटा, इस्रायल प्रवाद्यान बरोवन दवरलेलें म्हणटा पळय. ढोंग्यानो अशें इस्रायेलान तुमचे विशयी आदी फुडें सांगून दवरलेलें तें अशें सांगलें. आवय बापायक मान दी म्हणजे ते कितें म्हणटा, आवय बापायक आमी पयशे देवाक दिता न्हू. आनी देव कितें सांगता, आवय बापायक मान दिवंक जाय. आनी फुडें कितें म्हणटा पळय हे अर्जेचें. वो लोक ओठांनी म्हाका वखाणटा पूण तांची काळजां म्हजे तांय पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोरखी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. आमी जी मागणी करता ती काळजान सावन करता काय आमची मनां खंय आसा, काळजां खंय आसा. आमी कसली मागणी करता ती काळजान सावन करता देवाशी. जी म्हणटा मनशांनी केल्ले कायद्यांची आमची म्हणटा काळजां मनां ओठांनी आमी वखाणटा म्हणटा. ओठांनीच देवाक आमी वखाणटा. जाता काय आमचेशी अशी मागणी आमी करता काय. करताली ओठांनीच. काळजां पयस आसली. कोणी सांगलेलें कर करताले फास्ट. पण सांगा न्हू तेवसाचो टायम आमी आसली भितर. कोण येवन तर सोयऱ्यां येयल्या आनी कितें तर जालें जाल्यार आमचें कितें गायना बीन कमी. जर 5 म्हणटा जाल्यार 2 म्हणया. कित्याक टायम जालो न्हू प्रोग्रामाचो. काळजां खंय आसली देवाच्या उतराचेर. मागणी कायदो करताली आमी. कायदो करताली करूंकूच जाय न्हू तो कायदो. देवाक कायदो नाका. देवाक कायदो जावो. आमी देवाक कितें करता तें मोगान करूंक जाय आमी. भिरांत कशी मोगाची भिरांत. अशें आमकां न्हू जेन्ना जेजूशी येता तेन्ना जरी आमचे वायट सवय आमकां ते वायट सवय बद्दल न्हू
घेवनूच बसोंक जायना. आमी देवाचो उतरान रिगोवन रावंक जाय. कितें जाता, आमी पातकांसून आपुणूच ती पातकां वायट संवयो केन्ना सोडून येता ती आमकां कळना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे उतरान आमी रिगोवन रावंक जाय, देवाच्या उतरान. तेन्नाच आमच्यो वायट संवयो वयता. इवन दुयेंस पिडा वयता न्हू. एक भयण आसली, हिंदू ब्राह्मण म्हणटा ती आसली. तिका सदांच न्हू हिमोग्लोबीन म्हणून दुयेंस आसलें. तें सकयल जातालें. म्हयन्याच्या म्हयन्याक ती वयताली हॉस्पिटलान. म्हयन्याच्या म्हयन्याक आसली हॉस्पिटलान. आनी तिणी ते पयशे पे करूंक जाय आसले न्हू, म्हणून तिणी मॅडिक्लेम गव्हर्मेंट पयशे येता न्हू ते करून दवरलेले. कित्याक ते कामाक वयताले, पयशे पावनासले आसतले. आनी एकदां म्हणटा लॉकडावनाच्या टायमार पयलीं काम गेलें. तेणी म्हणटा आपल्या अंकलाक सांगलें म्हाजें काम गेलां. म्हणजे आतां तेंच आसलें म्हणटा आपूण फॅमिलीक पळोवपाक. भयणीक आसा आनी आवय तर आपणें म्हटलें. आनी हो म्हणे आपणाक लिंक धाडला तें आयक म्हणूं लागलो खंय. आपूण सोमारलो म्हणटा हो आपणाक बरो सांगतलो भिवो नाका, आपूण कितें हेल्प करता तुका काम मेळटलें, कांयच ना म्हणटा. आनी तें लिंक तशेंच आसा. आपूण तें वाचूंक ना, आयकूंक ना. आपूण कितें आसलें तें करपाक लागलें. लॉकडावन येयलें. लॉकडावनार म्हणटा सगळे प्रोग्राम पळोवपाक लागले आपूण. क्रायम पेट्रोल काय कसलो तरी प्रोग्राम आसलो. ते सगळे एपिसोड काबार जाले म्हणटा. आतां कितें करतली म्हणून म्हणटा आपणें तें लिंक तें कितें धाडलेलें न्हू तें आयकूंक लागली. सारकें म्हणटा 3 दीस आपणें सारकें आयकलें. आनी तें आपणाक उतर म्हाजे कडेन उलयता कशें दिसूंक लागलें उतर. आनी थोड्या दिसांनी सदांच लॉकडावनाच्या टायमार ऑनलायन प्रिचींग आसतालें. मराठी प्रिचिंगेक म्हणटा आपूण जॉयन जातालें. कित्याक ते मराठी उलयताले. आनी एक दीस म्हणटा पप्पान म्हटलें म्हणटा कोण तरी हांगा आसा. म्हयन्याच्या म्हयन्याक डॉक्टरागेर वयताले. आतां 3 म्हयने काय कितले जाले ताका दोतोरागेर वचना. ते म्हणटा कितें आपणाचे तकलेर हात मारून म्हणटा पापा हांवूच ती. पळय ताका इतले देवाच्या उतरान ते आयकून गेले. ताका खबर ना ताका दुयेंस ते जे म्हयन्याच्या म्हयन्याक दोतोरागेर वचपाचें आसलें तें मनीस केन्ना ताका दुयेंस सोडून गेलें खबर ना. तेणें कितें केलें व्हडली मागणी केली. दुयेंस म्हाजें बरें जावपाक कितें मागणें केलें. कितें केलें तेणी फक्त न्हू देवाचे उतरान रिगोवन रावलें. देवाचें उतर कितें सांगता तें आयकूंक लागलें. सो कितें जालें दुयेंस सोडून गेलें. आमकांय जर आमच्यो वायट संवयो आमचें दुयेंस आमचे कडसून पयस वचोंक जाय जाल्यार आमी ह्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. उतर आयकूंक जाय. चड करून नोट्स बरोवंक जाय. तेन्ना आमकां उडास उरता न्हू बरयल्यार. आयकूंक आमकां उडास उरता. कितें शिकयता तें आमी बरयत जाल्यार आमकां तें उडास उरता. आनी तेंच आमच्या जिवितान वयता न्हू. सो आमकांय देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाची गरज आसा. कसलेय वस्तूंसून आमी भायर सरोंक जाय जाल्यार देवाचें उतर गरजेचें आसा. इवन बोगसोणें दिवपाक खूब कठीण बोगसोणें दिवपाक. हांवूय केरळा गेल्लें तेन्ना म्हाकाय जेन्ना बोगसोण्याचे विशय येयले म्हाजे कडेन जावचें ना. जेजूक सांगतालें हांव म्हाजे कडेन जावचें ना. मागीर एक टायम येयलो जेजू तूं सांगता म्हणून हांव बोगशिता म्हणून सांगलें. पूण त्या बोगसोण्याच्या उजरी न्हू हांव सांगतालें न्हू आमचें घर बांदपाक तेन्ना आमकां खूब अडचण्यो येयल्यो. जेन्ना हांव तें बोगसोणें दिवन घरा येयली तेन्नाच आमचें तें घराचें काम जालें. तेज्या पयलीं राग आसलो. राग येतालो पयल्यार पासून मनशाक. बोगसोणें म्हणजे कितें बोगसोणें म्हणजे कितें फॉरगिव एंड फॉरगेट. बोगसोणें कशें जावंक जाय बोगसोणें दिवन विसरून वचोंक जाय कितें जालां तें. नाल्यार जायना तें बोगसोणें. इवन जेन्ना हांव लॉकडावनाच्या टायमार 70 फाटीं 7 न्हू हे म्हाज्या न्हू हांवें लायफान म्हाज्या जालां. हांव जितलें बोगशितालें न्हू जितलें हांवें देवाचें उतर स्टार्ट केलें कॉन्फरन्स क्लास जितलें हांव बोगशितालीं देवच्या नांवान
परत आमी फॅमिली प्रेयर केले, भायर घरा घरा सगळे आवाज, बालद्यो फोडप, सगळे हे सगळे जाताले. इवन हांव कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केली, घरान सगळी हायल्यान सकयल पडटाली. बॉक्सांनी दिले, परत दुसरे वाटेन स्टार्ट, आनीक कितें स्टार्ट, आनीक कितें उलोवपाक. जेजू इतले हे जाताले. जेजू जेन्ना हांव हें करतालें तेन्ना जेजू म्हाका टोकूय मेळटाले बॉक्सोण्याचेच. जायनासलें घरान न्हू, फेस करचें पडटालें. एकदां जेजून सांगलें, हांवें खूब खूब दीस जाले अशेंच जातालें म्हाका. मागीर हांव रडटालीं, जेजू हांव पळय एकदां हांव पडटालीं, एकदां हांव म्हजें तोंड उगडटालें, चडशें पूण उगडटालें. आनी एकदां रागूय येतालो म्हाका, पूण हांव दाखयनासली. राग हांव उलयनासली, पूण भितर राग आनी देवाचें उतर परगट्टा. हें म्हाका बरें दिसनासलें. पूण एक दीस पवित्र आत्म्यान विचारलें, हांव कितें करूं? पवित्र आत्म्यान सांगलें, तेजें कितें वीक पॉयंट आसा तेज्या पासत माग आर्गां दी. तेज्या जिवितान कितें वीक पॉयंट आसा, तो खाली आसा, ताका कितें तरी जायें म्हणून तो दुसऱ्यांक त्रास करता. आमकां मातसो घरानूय त्रास करतालो तो. कित्याक मनीस त्रास करता? केन्ना मनीस त्रास करता? जेन्ना आपणाक कितें मेळटा. एकदां येता एक मनीस आपणाक कितें जाय तें मेळना, हो दुखवलेलो आसता, तेन्ना तो दुसऱ्याचेर राग काडटा न्हू, काडिना? हां, केन्ना राग काडटा? आपणाचें कितें डिजायर फुलफील जायना, कितें तरी आसा, कितें तरी वीक आसा तेच्या बद्दल. जेन्ना हांवें पळयलें तेज्या बद्दल, तेज्या लायफान कितें वीक्स आहा, तेन्ना हांव न्हू आर्गां दिवपाक लागली. जेजू तुका आर्गां दिता, तेच्या लायफ पार्टनर, ताका लायफ पार्टनर जाय आसलें, काम जाय आसलें, हें सगळें न्हू हांव तेज्या पासत म्हाका जायनासलें. हें मागतना न्हू अशीं दुकां वत्तालीं म्हाज्या दोळ्यांसून. हांव गाडी चलयताली, म्हाका उडास येता, तें मागतालें म्हणजे म्हाका तें हर्ट्स आसलें न्हू. आनी हांव मागपाक आतां जेजून सांगलां म्हणून हांव त्या मनशा बद्दल मागोंक लागली. थोड्या दिसांनी ताका काम मेवलें, लायफ पार्टनर, सगळें जालें. आतां कांय करिना तो. आतां हांव कितलेंय घरान मागणें, इवन कावन्सिलींग कर. आतां रिलेशन आमचें भाव भयणाचें कशें. कित्याक डिसिजन घेवचें पडटा एकल्यान तरी मनशान. हांव तो डिसिजन घेयना, तो बांदून उरता म्हणटा मनीस. पण हांव जर त्या मनशाक बोक्सूंक सोदिना, तो बांदून उरता. बॉक्सांनी दिल्यार अशें म्हाकाच बरें आनी ताकाय बरें, दोनूच वाटेनी. एकदां ब्रदर दाखयतालो बॉक्सोणें म्हणजे कितें तें. एक दुपट्टा बांदलेलो, जितलें तूं बोक्सिना तितलो तो मनीस हें जाता. आनी एक युट्यूबाचेरूच चेन दाखयली एकाचेर, इतलो फुगासांव जाता ताका. जेन्ना तूं बोक्सिता तेन्ना दुपट्टा तो काडून दाखयला, म्हणजे तोय फ्री आनी तूंय फ्री. बॉक्सोणें आतां आमकां दिवंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय आमी? त्या मनशा बद्दल बरें चिंतूंक जाय. जायना पूण आमी ट्राय करूंक जाय. मॅथ्यू 18:21 आसा, 10,000 टॅलंट्स एका राजा कडेन. जे पयलीं म्हणटा, पैद्रू विचारता, आमी कितल्या फारां बोगसूंक जाय? तर 7 फारां विचारता तो. मागीर जेजू ताका म्हणटा, न्हू 7 फारां 70 फावटी 7 म्हणजे कितें, कंटिन्यू बोगसूंक जाय. मागीर तो एक राजाची स्टोरी सांगता. एक राजा कोणा कडेन उदार दिवंक गेल्लो, 2,000 टॅलंट, म्हणजे लाखांनी कशे पयशे ते, करोडांनी कशें जावं शकता. सो ते तेणी दिवंक जाय आसले. आतां आमचें हें, हो मनीस हांव जोण एकली, हो मनीस जेजू कडेन वयता तेन्ना आमचें पातोक कितलें आसता? आमकां जेजू बक्षिता, बक्षिना? रोखडोच बक्षिता. तो कित्याक 1 जॉन 1:9 म्हणटा, जेन्ना आमी उचारता आमची पातकां आनी तो देव आमची, तो विस्वासी आनी मोगाळ देव आमची पातकां बक्षिता. तो आमकां बक्षूंक तयार रावला, कित्याक तेणी ऑलरेडी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिलेलें आसा जेजून. आमी सोत मानूंक जाय. सो म्हाजी पातकां कितलीं बक्षिल्या ती म्हाका खबर आसा न्हू.
आनी दुसऱ्याची कितली सांगता तो मागीर फुडें वचोन 100 देणे ताका कितें दिवंक जाय आसलें आसता ताका फार करता आनी ताका मारता मागीर जेजू देव ताका तो कोण राजा आसता ताका परत म्हणजे ती आमची स्टोरी आमी जेन्ना एका मनशाक भोगशिना देवान आमकां भोगशिला आमी मोगशिना जाल्यार आमी ते काळोखाचे म्हणटा किडीन दांत किणयता थंय म्हणटा ताका उडयलो जेलीन आमी बोगसणे दिवंक जाय काय नाका आं केन्ना बोगसणे दिवंक जाताले आमचेशी जेन्ना आमी त्या मनशाचे 100च चिंत्तली आनी म्हाजे कितले 2000 ठेलेन म्हणटा न्हू बायबल सांगता आनी एके कडेन बायबल आमकां कितें सांगता ना मॅथ्यू 7 मॅथ्यू 7:1 पळोवया तुमी नीत करूं नाका आनी देव तुमची नीत करचो ना आं आमी कोणाक जज करूंक जायना कोणाचे वायट उलोवंक जायना देवूय तुमचे वायट उलोवचो ना आं पळोवया आमी केन्ना करता कितें तुमी नीत करशान तशेंच तो तुमचे नीत करतलो आनी तुमी जोगता त्याच मापान तो तुमकां परत दितलो आमी जशें कोणाक वायट करता त्याच मापान आमकां परत मेळटलें जरी आमी तेजेर राग करता जाल्यार आमकां परत तो राग मेळटलो नीट करता जाल्यार आं बरें करता जाल्यार बरें मेळटलें पूण देवाचें उतर सांगता आनी मागीर फुडें कितें सांगता पळोवया 3 तुज्या पेल्याच्या दोळ्यान आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना कितें म्हणटा देव आमकां तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी आसा ती तुज्या पेल्याक तुज्या दोळ्यांनी कुस्कूट म्हाका काडूंक दी अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता आरे ढोंग्या तुज्या दोळ्यान पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका नितळ दिश्टी पडटलें कितें सांगता आतां पातक कोणाचें दिव कोणाक म्हणटा पयलीं पाटी कोणा कडेन आसा व्हडली 2000 टेल्यान कोणाचें पातक पाटी म्हणजे कितें आमच्या दोळ्यान पाटी आसा आनी आमी कितें करता दुसऱ्याच्या दोळ्यान कुस्कूट आहा तें काडूंक वयता तो 2000 टेल्यान म्हाजें बक्षिला 100 आहा तेका आमी बक्षूंक जायना कुस्कूट पाटी म्हणजे केदी व्हडली न्हू आं पाटी धाकटी दोळो पुरावलो आसतलो न्हू ओत्मीक जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे वायट चिंत्ता दुसऱ्याचे जज करता न्हू तेन्ना आमी आमच्या दोळ्यान पाटी आसा ती विसरता आमी जेन्ना दुसऱ्यांक रोखडें आमकां बोगसूंक घातलें जेन्ना हांव चिंतली जेजू म्हाकाच खबर आहा न्हू हांवें कितलीं पातकां केल्या आनी कसलीं पातकां केल्या कितें केलां कोणाक वायट केलां कोणाचें कितें केलां तें म्हाकाच खबर आहा न्हू हांव जेन्ना म्हणटली जेजू तुवें म्हाजी इतलीं पातकां भोगशिल्या तर तेणी म्हाका 100 म्हणजे धाकटुलें कितें तरी केलां आसतलें धाकटुलें तेका म्हाका भोगसूंक जायना जेन्ना हांव चिंतली जेन्ना हांव मानून घेतली जेजून म्हाजे खुर्साचेर ही म्हाजी पातकां सगळीं घेवन मेलोलो आसा आनी म्हाका दुसऱ्याचें पातक भोगसुपाक आमच्या म्हाका जिवितान म्हाज्या खूब आसलें भोगसूंक जायनासलें पूण जेजू वांगडा आसा न्हू जेजून तर म्हाजी पातकां भोगशिल्या जाल्यार म्हाका दुसऱ्यांक भोगसूंक जायत आमी मागणें करता न्हू सद्दां खूब जाणां करता मागणें न्हू त्योच करता न्हू करिना त्योच करिना त्योसान कितें म्हणटा कोण्यांनी घालता मागीर आमी काय म्हणपाचें ओठांनी वखाणटा आमी देवाक चुकलेल्या भोगता तशी आमी कोत्ता काय ती चुकलेल्यांक भोग सदांच म्हणटा आमी न्हू म्हणिना
कोळण्यांनी घालता? कोळणी आसा तेका? हां, आतां आमचे कडेन जाता कोळणी करपाक न्हू. एक भाव जेलीन घातलेलो कोणाक. जेलीन ते व्हडलो चेडो तो राजाचो, तेणी खून केलो आनी कोणाक तेजो फ्रेंड गरीब आसलो तेका घातलेलो. आनी फादर खंय सदांच तेका जेलीन वयतालो आनी त्योच करतालो. तो म्हणटालो ती लायन म्हणूं नाका. खंयची लायन? हां, खंयची लायन म्हणूं नाका म्हणटालो? चुकलेल्यांक बोगशिता. कित्याक म्हाका तेका बेश्टो घातलेलो न्हू जेलीन. तेणी खून केल्लो आनी हेका घातलो. सो म्हाजे कडेन जावचें ना तें. फादरीन तेका एक्सप्लेन केलो बोगसूंक जाय कित्याक तें. जेजून आमकां बोगशिला. आमी कितलें वायट केल्लें, जेजून आमकां बोगशिला. आमी जर बोगशिना जाल्यार देवाचें आमी म्हणजे देवाचें कितें बरेंपण मोग तो आमच्या भितर येवचो ना म्हूण सांगलें. तेन्ना तेका सदांच वयतालो न्हू, सदांच सांगून सांगून एक दीस तेणी बोगशिलो. मागीर तेजी सजाय कमी जाली म्हूण सांगतालो बोगसण्याच्या उजरी. आमकां एकदां आमी खूब मागणी आमी कोत्ता, तेका लागून तो म्हणटा इस्रायल प्रवाद्यान ऑलरेडी बरोवन दवरलेलें आसा. आमी वोटांनीच वोखाणटा, आमची कांय जावना, पयस आसा. आमी म्हणटा पूण आमी आमच्या कोळण्यांनी करता कितें तरी, आमच्या दोयाची पाटी काडटा. आमकां दिसता म्हाजें जेन्ना हांव भयणी बद्दल बरय म्हणटा तेन्ना भयणीचें कुस्कूट. जेन्ना भयण म्हाज्या बद्दल म्हणटा तेन्ना भयणीच्या दोळ्यान पाटी न्हू. जोण एकली देवा कडेन वयता न्हू तेजी कितें पाटी. आनी दुसऱ्यांचें आमी कितें सांगता न्हू तेजें कुस्कूट. म्हणजे एग्जाम्पल दिला 10,000 आनी 100. आतां म्हाजें कितलें 10,000 आनी दुसऱ्याचें कितलें 100. 10,000 म्हणजे टॅलंट म्हणटा ते करोड कशे, म्हणजे कितले पळय. आनी 100 म्हटल्यार कितले इल्लेशे तेज्या मुखार. आमकां बोगसूंक जायना, जावंक जाय न्हू. आमी केन्ना आमी एका अशेंच आमचें हें आसलें 2 दिसाचें काय 3 दिसाचें आमचें प्रवचन आसलें. आनी आमी एनावन्स कितें केल्लें सांजचें आसतालें तें. सकाळचें आमकां मेळोंक येवपाचें. एक कपेलान आसलें आनी एक भयण येयल्ली. भयण तिका चलोंक पांय जाताले, सुजलेली आनी बडबडटाली मातशी. बडबडटाली म्हणजे आसलीच सारकी तशी. तिका विचारलें हांवें, म्हणजे आमकां हांवें तिका बेश्टें म्हणलें तुका बोगसूंक जाय कोणाक तरी, राग आसा तुका कोणाचो? हय म्हणलें आपूण बोगसूंक म्हाका जायना बोगसूंक. हय आमचे वस्तुकी आमकां बोगसूंक जायना, आमचे वस्तुकी आमी कितेंच करूंक जायना. तिका सांगलें जेजू भाशेन तुका दुखयला कोणी? जेजू भाशेन आमकां दुखयला? आमचे चाबूक मारल्या, मांस ओडून काडला, खाड ओडला, हां काट्याचो मुकूट घातला, खुर्सार खेळयला ना म्हणूंक लागली. तो जेजू लास्ट कितें म्हणटा? इतलें करून बीन पासून कितें म्हणटा निमाणो जेजू? आं बापा तांकां बोगसूय. ते नकळो कितें करता ते. इतलें करून तो जेजू बोगशिता जाल्यार तुका आनी म्हाका बोगसणें दिवंक कठीण आसा? जेजूक पळोवंक जाय आमी. जेन्ना बोगसणें दिवंक जायना न्हू जेजूक पळोवंक जाय. आतां तें पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर पळोवपाचें युट्यूबाचेर न्हू. जेजू तुज्या गायांनी तितून ते पॅशन ऑफ क्रायस्टाचो शॉर्ट घातलेलो आसा. तसो कहो पडटा, कशें तेजें खुरीस घेवन, म्हणजे इतलो दाखोवंक ना. बायबलान पळय सांगलां तेजी हाडां मेजूंक गावतालीं, मांस नासलें तेजेर, तसो दाखोवंक ना. मांस आहा, रगत वत्ता सगळें पडटा सकयल खुरीस घेवन. 2 ना 3 ना असो दाखयल्लो आहा. ते पळोवया. बोगसणें दिवंक जाताच कित्याक तेणी जर बोगशिलें निमाण्या वखदां तो म्हणटा बापा तांकां बोगोस. इतलें करून सुद्दां बापा तांकां बोगोस. आनी एक बायबलान आसा स्टिफन म्हणून न्हू. स्टिफन आयकलां तेजी स्टोरी? स्टिफन कितें जालें ताका? फातरांनी मारलो न्हू ताका. कोणी?
कोणी मारलो? चावलू. चावलून मारला तेका. तेजो मेन्शन चावलून मारलो म्हणून. हय. आनी तो मेलो न्हू. मागीर तो कितें म्हणटा स्टेफन तेका? तेका फातरांनी मारलो, फातरांनी. आनी तो कितें म्हणटा निमाणो तेका? ती उतरां म्हणटा न्हू जेजूची, बापा तेका बोगोस तो नोकळो कितें त्या बॉक्सणाच्या वगैरे तेजें जिवीत बदललें जाणा तुमी. मागीर दुसऱ्या चॅप्टरान तेका जेजू दिश्टी पडलो. आमी कोणाकूय बोगसून तेजें जिवीत बदलोवन एक प्रभादी जावं शकता. बोगसण्याचेर पासून आमच्या दुसऱ्याचें जिवीत आमी बांदून दवरूं शकता, राग धरून. एक्चुली देव म्हणटा कितें, तूं एकूच स्टेप घे म्हणटा न्हू. हां. आनी देव आमकां कितें करपाचें आसा? ना न्हू. एकूच स्टेप घेवपाचें आमी. आनी देव आमच्या बसत 99 स्टेप घेतलो. तूं एकूच स्टेप घे. जेजू म्हाका तांकां बोगसूंक जाय तूं सांगता म्हणून. हें म्हाज्या लायफाचें. आं. हांवें जेजूक सांगलें तूं सांगता म्हणून म्हाका बोगसूंक जाय. तेन्ना म्हाका तितलें देवाच्या उतराचें हें नासलें, पूण तुज्या मोगाक वचत. आनी हांवें बोगशिल्लें, पूण देवान तेंचें बोगसणें कंप्लीट जालें. हांव वचोंक ना बोगसणें मागपाक. जेन्ना तो म्हाज्या फुड्यान येयलो तेन्ना हांवें ताका बेश्टी स्मायल दिली. कित्याक कोर्टान आमचें खूब घराक लागून खूब जाल्लें म्हज्या अंकला वांगडा. ते खूब उलयले, पूण आमी उलोवंक नासले, पूण तांकां तें गिल्ट आसलें. पूण तो उलयलो म्हाज्या वांगडा, बाय कशें आहा तुमी? हांवें म्हटलें आसा बरीं आमी. मागीर आमगेर येयलो तो. ते घराक लागून तेच्यांनी कंप्लेन केलें, पूण येयलो बसलो माड खंयचो आनी कितें कितें. म्हणजे बोगसणेक जेन्ना तूं डिसिजन घेताय न्हू, तेन्ना देव त्या वटेन तुज्या पासत 99 स्टेप घेता आनी तें बोगसणें कंप्लीट जाताच. एकदां म्हाज्या कामाचेर अशी झगडी जाल्ली म्हाजी, हांव उलयल्ली, पूण म्हाका रातची आख्खी रात झेमूच पडना. न्हिदलेली बरी हांव. मदीं उठून म्हाका फक्त तेंच फ्लॅश येता. म्हणजे हांवें रॉंग केलें न्हू. राग धरलो आनी हांव तिडकीन घरा येयली. आख्खी रात जेजूक सांगलें हांव तेका बोगचिता, तुजो आशिर्वाद तेजेर मोग करता. बापा तेका म्हाका बोगस पयलीं म्हटलें, जेजू म्हाका बोगची पयलीं, हांवूय नोको कितें केलां तें हांवें. आनी मागीर तेका म्हटलें बापा तेकाय बोगशी, तोय नोको कितें करता तें. आनी बोगसेन दुसऱ्या दिसा कामाक तोच पयलीं म्हाका हुडकूंक लागलो. जेन्ना हांव हें शॅर करतालीं कॉन्फरन्स क्लासीन, एक भयण आसली. तिच्या कामाचेर तेका भयणी वांगडा खंय झगडी जाली आनी ती भयण खंय म्हणजे अशी भयण ती एकदां तुजे वांगडा उलयना न्हू, केन्नाच उलोवची ना म्हणटा. ते फ्रेंड म्हाजे सांगताले. पूण जेन्ना म्हणटा आपणें सांगलें बापा म्हाका बोगशी पयलीं आनी मागीर तेकाय बोगशी, आनी आतां आपूण तेका फोन करतली म्हणून. ते म्हाका कितेंय म्हणूं. आनी म्हणटा मातशे वक्तान पळोवंक जाल्यार मोबायलाचेर तेजी मॅसेज आहा आपणा. तेजी मॅसेज आहा, कितें तरी म्हणटालें तें. सॉरी न्हू, पूण कितें तरी तेका विचारलें तेणी मोबायलाचेर, पूण आपणें कॉल केलें म्हणटा. आनी ते आपणा कडेन अशें उलयलें म्हणटा केन्नाच आमचें झगडी जावंक ना तशी. आनी मागीर तेजी फ्रेंडां आसलीं त्या कामाचेर, ती म्हणटाली तें चेडूं अशी ती भयण कोणाक परते फोन करपी न्हू मनीस, तेजे कडेन कितलें माफ मागल्यार हें मागल्यार तें दिवपी न्हू मनीस. पूण जेन्ना तूं डिसिजन घेता, तूं कायजानसान डिसिजन घेता, तेन्नाच तें बोगसणें कंप्लीट जाता. युट्यूबाचेर एक डायवर्स केसीचें हें आसलें. ब्रदरीन सांगलेलें तिका बोगसणें दी म्हणून घोवाक तुज्या. ती जायना म्हणटालें. ब्रदरीन सांगलें जायना, तुज्या घोवा बद्दल बरें चिंत स्वताच. तूं सगळो वगत कित्याक जायना, सगळो वगत तूं तेज्या बद्दल कितें केलां तेणी तें चिंत्ताय तूं. आतां आमी कोणी आमकां वायट केलें तेजें आपूण बरें चिंतूंक येतलें? कोणाक तरी येतलें? कोण तुका परत परत वायट करता, तुका तेज्या बद्दल बरें चिंतूंक येतलें? हां. ब्रदरीन तेका सांगलें तूं बरें चिंत म्हणून आनी बोगसणें दी म्हूण सांगलें ते भयणीक. तिणें बरें चिंतून
पयलींचे दीस फोटो काडून कितें तरी बरें चिंतून ते बॉक्सोणें कंप्लीट जाले आनी तेंचे काजारी जिवीत परते येयले. लॉकडावनाचेर खूब काजारी जिविताचे टेस्टिमनी हेजेर यूट्यूबाचेर आसताल्यो. परत ती भयणी तिचे फ्रेंड ते तोच सांगताले आपूण केन्नाच म्हज्या घोवाक बक्षिचें ना म्हणून. तेणी ताका आपणाची कशें आपूण एकठांय येयलें आपणाची घोवायकी ताका सांगलें आनी ताका तिणी हेल्प केलो ताका सदांच फोन करून घोवाचें बरें बरें सांगून कितें आनी तें काजारी जिवीत एकठांय येयलें. जेन्ना आमी एका मनशा बद्दल बरें चिंतूंक जाय जायना पूण आमी तरी ट्राय करपाक जाय. जेजू आमच्या बरोबर आहा तो आमकां ट्राय करपाक दितलो न्हू, मोग करपाक दितलो न्हू. काल आमी शिकतालीं म्हजो मोग करताय तसो तुजो मोग करता तसो पेल्याचो मोग कर. तुजो राग करताय तूं तुजे कुडीचो कोत्ता कोण राग करता तर आमी पेल्याचो राग करता दुसऱ्याचो करता न्हू. आनी आमी सदांच कितें म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या. आमचो बापूय तो तेजो बापूय न्हू दुसऱ्याचो. म्हाजी भाव भयणां जालीं ना ती ही सगळीं कोण जालीं आमी. आमी जर आमच्या बापा म्हणटा जाल्यार आमी कोण जालीं एकामेकाची आनी आमी भाव भयणीचो राग धरता. आतां धरता पयलीं कोण धरिनासलें. म्हाजी भयण ती म्हणटाले न्हू न्हू वायट करूंक वयताली भावाक कोण मारूंक वयतालो जिवेशी मारूंक. आदी खूब मोग आसतालो. हां आमी काल शिकतालीं न्हू मोग कसो काम करता. भावात कसो काम करता सॉरी भावात कसो काम करता. आं भावात कसो काम करता. मोग आसा तर भावात काम करता. आमच्या जिवितान भावात काम करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय पयलीं बॉक्सोणे दिवंक जाय न्हू. मागीर मोग जातलो न्हू आमकां न्हू. भावाक खबर आसतालें आदी लोक कितले डॉक्टर आसले कितल्यो फार्मासी आसल्यो आदी तुज्या भुरग्यापणान ब्रदर खूब आसले. आं दोतोरूय चड नासले न्हू. कित्याक मोग आसलो न्हू. तुमच्या मायपाय आतां भुरगीं कितलीं आसतालीं आदी 2 1 18 पासून भुरगीं आसतालीं न्हू. 18 आमच्या जर आसलीं 18 आनी मोग आसलो न्हू. मोग आं मोग आसलो न्हू आदी. आदल्या लोकांक सारकी खबर आसतली. म्हाजी ग्रॅणी आसली ती म्हणटाली कितें जाणा आमी असली दोतोरूय पळोवंक ना आनी दुयेंसांय केन्ना आयकूंक ना. आयकलेली पूण तेंच्या भितर न्हू मोग आसतालो. आमच्या ग्रॅणी बीन न्हू कोणा कडेन झगडी बीन जाल्यार नाका नाका उलोव नाका ओगी राव सोस सोस म्हणून तांकां घालचरूच. मागीर ती रोकडीच उलयताली जावं जावं बीन. ती उलयनासतना घर सोडून वचनासली कोण पूण मोग आसलो न्हू. हां देव कितें म्हणटा मोग आसा तर भावार्थूय आसा आनी देवूय आसा. मोग म्हणजे देव आनी थंय दुयेंसां नासलीं. भाव म्हणटा पळय दुयेंसां नासलीं म्हणून म्हणटा दोतोरूय नासले फार्मासीय नासल्यो. आतां कितें जालां राग. दोतोरूय खूब न्हू हॉस्पिटलाय. म्हाका केन्नाच कोणी जाणटी म्हणटा आमच्या टायमार एक हॉस्पिटलूय नासलें डिलिव्हरी पासून. आं पूण जेन्ना राग आहा थंय कोण जाल्यार परते पळोवंक जाय आमी. राग आहा थंय कितें आहा देंवचार. हां राग आसा त्या घरान कोण जियेतलो. आं राग आसा तो त्या घरान देंवचार जियेतलो. मागीर देंवचाराचे जाणा न्हू प्रोडक्ट. दुयेंसां सगळीं कोणा कडसून येता. मागीर दुयेंसां कित्याक लागलीं घरान रागाक लागून. ती घरान भिरांत बीन येयनासली कित्याक
बिरान दिसनासलें म्हणटा घरान. लोक खूब आसतालो न्हू, आनी देवाचेरूय पात येताली ती. आतां देवाचेर पात येता आमी, देवाचेर पात येता आमी. मोग आसा आमकां. आदल्या भशेन आमी कोण मोगान एकठांय फॅमिली जियेता. हें न्हू हांव कित्याक सांगता, हांव लास्टूच विकाक कोणागेर गेलें, तिगेर इतलो मोग, सुनो 2 आनी सासू माय, तेंचे कडेन दुयेंस पासून रावना. तांकां कोण पॅरलायज जालें, रोकडीच बरी जाली, टॉल्ट्यान वचोंक लागली. ऑपरेशन जालें 3 लाखाचें. दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेलो, एका दोतोरान सांगलें 3 लाखाचें ऑपरेशन आहा तुजे फाटीचें. एका ऑपरेशन दोतोरा कडेन तुका गरज ना ऑपरेशनाची, तूं बरी आहा. मोग आसा ते फॅमिलीन. मोग आहा ते दुयेंस रावूं शकता, देव आहा ते दुयेंस रावूं येता. ताका लागून आमी देव आमकां, देवानूय न्हू आमकां, जेजूनय आमकां एक कमांडमेंट बरो दिला, मोग करात. कित्याक तो जाणा मोगा वरवीं कांयच उरचें ना म्हणून संवसारान. आमी कोणाचें आयकता? देवान बरयलेलें आसा तें आयकता, काय दुसरो आहा तो येवन आमकां सांगता राग कर, तुका कितें कितें म्हटलां मगो तेणी. हां, चडशे तो खंयचेर राग हाडटा जाणा, पयलीं कितें जालें तें उडास करता न्हू, आदलो कोण न्हू. हां, आदलें सांगिना तुका आदी अशें म्हटलेलें मगो तेणी. हां, आनी तेजेरूच आमचो मागीर राग चलता. राग चलता न्हू. ताका लागून आयजाय 43:18 आदल्या घडण्याचें तुमी म्हणटा उडास करना. पुर्वजा काळांनी कितें म्हटलेलें तुका, आमकां कोणी जर सासूमायन कितें म्हटलेलें आजून पासून उडास आहा न्हू ना. म्हाजो अंकल आसलो जाणटे पिरायेर, ते कितें कायदो आसलो आदली, जाणटे पिरायेर बसून तो कितें म्हणटालो, म्हाजे सासूमायन म्हाका सत्री दिवंक ना, मोरासर. म्हणजे केन्नाचें पळय. असल्यो गोश्टी आमकां रोखड्यो उडास जाता न्हू. देवाचें उतर तेन्ना आमी आयकलेलें उडास सुद्दां. आं, कितें गरजेचें आमकां उडास उरना. इवन आमी प्रोग्राम पळयत जाल्यार आमी सगळो प्रोग्राम सांगिना दुसरे दिसा, टी वयलो सांगिनासली. हांव जाल्यार पयलीं सारकी एक्सपर्ट आसली आमी, दुसरे सगळो आख्खो सांगताली. पूण हें देवाचें उतर जें आयकलें तें आमकां उडास उरना. बायबल जर आयज वाचलो, दुसरे दिसा कितें तरी वाचलेलें हांवें, कितें तरी इवन मिसाक गेली, मिसाक वयताना कितें तरी वाचप आसलें, कितें तरी वाचप आसलें म्हणटा न्हू, उडास उरता. तेच जर आमी प्रोग्राम पळोवन आमकां उडास उरना, आनी ते कोणी आमकां खबरी सांगलेल्यो, कसल्योय खबरी सांगल्यो त्यो उडास उरना. त्यो आमी डिटेल सांगतल्यो, खंय पासून सांगल्या त्यो. पूण आमकां देवाचें उतर ही सगळीं सैतानाची कामां. तो जाणा न्हू देवाचें उतर जर आमी आयकत जाल्यार आमकां सुटका मेळटली. आमकां ताका खबर आसा न्हू आमकां आमची. बायबलूय सांगता आमकां ह्या काळोखाच्या देवान म्हणटा आमची मोनां कुड्डी केलेलीं आसा. 2 Corinthians 4:4. थँक्यू जीसस. म्हणगे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार, तरी त्याच्या मोहिमेहून शुभ वर्तमानाचो पोरजोड ऑन भावार्थ्यांक फाखरो न जावच्याक ह्या युगाच्या देवान तांची मोनां कुड्डी केल्या. ह्या संवसाराच्या आहा एके कडेन, संवसाराच्या देवान आमची मोनां सगळ्यांची ऑन भावार्थ्याची मोनां हें शुभ वर्तमान, हें बापाचें रूपणें. जेजू कोण? बापाचें रूपणें. वो
शुभ वर्तमानाची बरी खबर आमकां दिसना जावच्याक, आयकोंक ना जावच्याक, हो युगाचो म्हणजे ह्यो संवसाराचो देव म्हणटा तेणी आमची मनां आपणाचे फाळ सांगून हे सोत आमकां दिश्टी पडना, कित्याक तेणी आमची मनां कुड्डी केलेलीं आसा. मनां आमची कुड्डी करून कित्याक जाता जाणा, आमचें मन सदांच खाली आसता. आत्मो, मन आनी कूड न्हू, मनीस 3 भागांनी वांटलेलो आसा. हें मन न्हू खाली आसा. मन जर कुडीचें आयकतलें नाल्यार आत्म्याचें आयकतलें, दोनूय वाटेनी तें आयकता. जरी आमी देवाचे, ताका लागून आमकां देव म्हणटा रिगोवन रावा देवाच्या उतरान. हें मन आमचें रिन्यू जावच्या खातीर कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. हें मनां जी आमची कुड्डी केल्या न्हू, ती आमी देवाच्या उतरान उक्ती करूंक जायी, देवाच्या उतरान उगडूंक जायी. ताका लागून आमी परते परते देवाचें उतर आयकूंक जाय, उलोवंक जाय. कित्याक हें आमची मनां उक्ती करूंक जाय. ह्यो बरी खबर. ही बरी खबर कितें, जेजू बापाचो रूप न्हू. ही बापाचें आतां अनभावार्थी कितलीं आसा तांकां खबरूच ना न्हू जेजू कोण तो. आं, म्हाकाय खबर नासली जेजू कोण तो. हांवूय नोको आसली. देवाच्या उतान रिगोवन रावली न्हू परत परत, तेन्ना कळोन येयलें. एका टायमाचेर जेन्ना JCILMाचेर भितर सरताली, एक भाव आसलो ते भयणीक लागून. काल हांवें टेस्टिमनी सांगलें दिसता न्हू, म्हाजे मामीची भयणीचो चेड्याक लागून हांव जेन्ना मेळपाक गेल्ली न्हू तिका घेवन, तेन्ना तो भाव म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं इगोर्जेच्या जेजूक काडून तुमी भायर सगळ्या संवसाराक दिवंक जावो. तेन्ना म्हाका कांयच खबर ना हें कितें म्हणटा तो. हांव समजलें कितें जाणां, चावी काडून हांव कशी दितली. हांव तें चिंत्ताली. मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका जॉन 3:16 भयणची गजाल काल, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक अपॉन दिलो. कित्याक अपॉन दिलो? आमकां कोण मनीस जियेता न्हू संवसारांचेर ताचो नाश जायना जावच्याक. आमी म्हणटा दुयेंस देवाक वचून येयलें, देवाक वचून येयलें दुयेंस. आमी ऑलरेडी नाश जावपाचीच न्हू, जावची नासली. जेजू जर संवसारान येवंक नासलो, आमी देवाक वचून तर दुयेंस येयलें, देवाक जेजू कित्याक संवसारान धाडूंक जाय आसलो? धाडूंक जाय आसलो? आमी मरतलीं आसलीं न्हू, आमचो नाश जातलो आसलो. ताका लागून देवाक वचून दुयेंस येवंक ना. हें आमी आमच्या मनान सदांच काडूंक जाणूंक जाय. देवाक वचून दुयेंस येवंक ना. कोणी सांगतलो देवाक वचून देवाक लागून देवान सोंसला, कित्याक आमी जाणा एकलो मॅन ऑफ गॉड आसलो, आमकां मेळ्ळो. हांवें ताका म्हाजी टेस्टिमनी पासून सांगल्यार तो आयकना. देवान सोंसला न्हू जेजू, हांवें सोंसूंकूच जाय, कसोच आयकना. मागीर आमी चड हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या, जशें तुवें आमकां उगडापे केला तुज्या देवाचें उतर, आमी तुज्या गायांनी बरी जाल्या, तुवें आमची दुयेंस पिडा घेवन खुर्सार मेला, तें आमकां उगडापे केलां, तें तूं ह्या भावाक उगडापे कर. मागणें केलें, करता आमी तुका आर्गां दिता. आनी फुडें उलोवंक वचोंक ना. तो तर मानूचच घेयना. हांवें म्हाजी घोवायकी पासून सांगली. आमी मानून घेयना न्हू. आमी जाणा जेजू परतो आमच्या पासत मरतलो खुर्सार म्हणून. हय, परत मरतलो. आतां येतलो तो फक्त आमची न्हीद करूंक येतलो. आनी जेजू आमच्या पासत मरचो ना. एकदांच आमची पातकां घेवन मेळ्ळेला. आमच्या पासत तो आमच्या पातकाचें फारीकपण एकदांच दिलां तेणी. आमी फक्त सत मानून जिवंक जाय. लोक कित्याक नरकान वयता? नरकान कित्याक लोक वयता? खूब जाणां म्हणटा पातकाक लागून म्हणटा न्हू. पूण जेजू म्हणटा आपूण ऑलरेडी पातकां तुमची खुसार घेवन मेळ्ळलो आसा. आमी नरकान वयता अनभावार्थ्याक लागून. आमी सोत मानिना देवान कितें करून दवरलां तें, ताका लागून आमी नरकान वयता अनभावार्थ. जेजून ऑलरेडी करून दवरला न्हू. आमी पातकाक लागून जर आमी नरकान वयता, जेजू म्हणटा आपूण तुमची पातकां आपणाच्या खुरखाचेर उबारून येयलेलीं आसा. तुवें आतां केलें करतले फुडें
केल्या ती सगळीं पातकां कुडचार अर्देली घेवन मेलोलो आसा. म्हणून आमी परत परत पातक करूंक जायना. फायदो घेवंक जायना न्हू. एकेडे जेजू म्हणटा न्हू, देवाक परिक्षेन घालूं नाका. जेन्ना ताका परिक्षा येता तेन्ना आमी देवाकूय परिक्षेन घालूंक जाय. देवान आमची बक्षिलां आमी स्वत मानूंक जाय. कितें म्हणटा? स्वत मानूंक जाय. आं कितें बरयलां तें स्वत मानूंक जाय न्हू. ताका लागून आमी स्वर्गार पावतलीं. तुमी स्वर्गार पावची ना? कोण स्वर्गार पावची ना? आं स्वर्गार वचूं नाका कोणा? मागीर कितें करूंक जाय? आमकां जर स्वर्गार वचोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? स्वत मानूंक जाय. चलोंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. कोण्यांनी दाखोवंक जाय. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ विथआवट एक्शन भावार्थ मेलोलो आमचो. भावार्थाक जर आमच्या कोणी ना जाल्यार भावार्थ मेलो म्हणटा तो. आमी कोणाक सांगता पळय, देवूय आमकां सांगता फक्त आपणाक आर्गां दिया न्हू कसलेय परिस्थितीर. आमी जर आमकां जाय तशी मागणी करी जाल्यार देव म्हणटलो तुमी तुमच्या वाद्याची जाल्या आनी आमकां सोडून दितलो. एकदां न्हू मोजेसाचे कायदो आसा म्हणटाले डायवर्स एके बायलेक सोडून दिवंक जाय. सो मोजेसान आमकां कायदो जेजू म्हणटा कितें ते तुमी तुमच्या वाद्याच्यो जाल्ल्यान म्हणून तुमकां ते कायदे दिले. तशेंच आमी आमकां जाय तशें करीत जाल्यार जेजू म्हणटलो तुमी तुमच्या वाद्याचीच जाल्या. करा कितें जाय तें तुमकां. पूण आमी देवाच्या आश्म्यान नासचिना. कित्याक देव कितें सांगता तेन्नाच आमी देवा कडेन आसता न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. काल आमी कितें शिकतालीं? जर्माया 29 न्हू. देवाचो प्लान आमचेशी बरो आसा फुडार. कित्याक आमचेशी घडोवन येना तें आमी शिकतालीं न्हू. आमी जायते एक हे सुटलेलो एग्जाम्पलांनी. आमकां देवाक जाय आमी एक गिरेस्तकायेचें जिवीत जियेलें न्हू काय गरीबसायेचें जिवीत जियेलें? एका आपल्या आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक कितें जिवीत हें करूंक जाय? एक बरें भुरगें आपणाचें बरें वाडूंक जाय, बरें शिकोवंक जाय, बरें कामाक वचोंक जाय, असली डिजायर आसा न्हू. तशेंच देवाची आमच्या अशीच डिजायर आसा आमचेशी आमी बरी वाडून वचपाची. ही तेजी येवजण आसा. एकदां हांव टिचींग आयकतालें बापाचें. आवय बापायनी म्हणटा भुरग्यांक भरपूर जोडून दवरलां. एका गांवाची खबर सांगतालो तो. भरपूर जोडून दवरलां. आवय बापूय मेली. कितें जालें म्हणटा? व्हडलो बंगलो आसलो म्हणटा. धाकटो भाव सांगता आपणाक फुडल्यान जाय. व्हडलो भावूय म्हणटा आपणाक फुडल्यान एंट्री जाय. आनी झगडी कोर्टान. ह्या घराक लागून कोर्टान झगडी. कोण जोडटा? आवय बापायची जोड. एडवोकेटान म्हणटा बंगलो बांदलो. आयकल्यान तुमी केन्ना अशें? जाता न्हू. आवय बापायचे प्रॉपर्टी जोडले आवय बापायन झगडटा भुरगीं मोगान जियोची सांडून कोर्टान वयता. आनी कोण जोडटा? आं ब्रदर म्हणटा जरी ते आवय बापायनी भुरग्यांक देवाच्या उतराची वळख दाखयली जाल्यार झगडी जातली आसली. इतलें काम करून कितें जालें? फायदो कितें जालो? चोरून काम करून आवय बापायनी भुरगीं कितें करता म्हणटा? वांटून घेता. आमी आमच्या भुरग्यांक कितें दिता काय आमच्या घरान? बायबल सांगता ड्युटोनॉमी 6:9 तुमी देवाचें उतर दाराच्या कोर्ट म्हणजे ती कोर्ट आहा तेजेर मारा आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकया. कोणाक सांगता? आवय बापाय. आमी आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिता? कोण म्हणून लागली कितें जाणा देवाचें उतर ती शिकतली केन्ना? बायबल सांगता मॅथ्यू 6:33 सीक द किंगडम ऑफ गॉड आनी एवरीथींग वील एडेड टू यू. सो भुरग्यांक देवाचें उतर शिकयत जाल्यार ती शिकची ना बरी?
मातशें 10 मिनटां येयला. हो जाणा धाकटो भुरगो आहा, आयकला केन्ना तरी टिचींग आयकला, एलिस्टन म्हणून लंडन UK फाटल्या दिसांनी येयल्लो, मेंगलोराक आहा हय. आं तो कितें करतालो, तो आतां देवाचें उतर शिकयता, तो शिकना, तो बरो शिकता इस्कुलान. आमचें कितें आसा, आमी जर देवाचें काम करूंक लागल्यार शिक्षण आमचें कितें, देव तेजेरूय लक्ष दवरता. आं कित्याक ताका लागून तो म्हणटा म्हणून सदांच फक्त सर्गीचें राज. हेर वस्ती तुका कितें शिकोवंक जाय, इंजिनियर जावंक जाय, डॉक्टर जावंक जाय, सगळ्यो फाटल्यान तुज्या येतल्यो. आमी कितें करूंक जाय, देवाचें उतर कितें सांगता तें करपाक जाय. आमी बरीं जातलीं, बरीं जातलीं भावा, आं बरीं जातलीं आमी, बरीं जातलीं आमी, आं आमी बरीं जालीं न्हू. सो कोणाक मागपाची गरज ना, मागणें करपाची गरज ना आतां. आं ना न्हू. सो जेजूक आर्गां दिवया आमी. सर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिनवासता जे शिकोवणे पासत. तूं आमच्या बरोबर आसा आनी तूं शिकयता. त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. जे सोत तुवें आमकां स्वतंत्र केलां तें सोत तूं आतां ह्या तोंडान उलयलां सगळ्यांक स्वतंत्र करपाक. त्या पासत जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फुकट देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. आनी तोच आमच्या तोंडान उलयता, जशें पवित्र पुस्तकान बरयलां. जेन्ना तूं उबें रावताय तेन्ना तुका सगळें, आनी ह्या वेळार सगळें पवित्र आत्म्यानूच शिकयलां म्हणून बापा हांव तुका आर्गां दिता. आमचे हस्तोकी कांयच जायना, कित्याक तूं म्हणटा तुजे विणे आमी कितेंच करूं शकना. आनी तशेंच जेजू तुका आर्गां दिता. तुवें वेंचून काडलेलें, हांवें तुका वेंचून काडूंक ना, तुवें म्हाका वेंचून काडून ताकता तसलीं फळां दिवपाक. त्या पासत जेजू तूं हें सगळें जें आमकां उलोवपाचें काम कर म्हणटा आनी बाकीचें सगळें तूं करता हें आमकां शिकयलां. फक्त उलोवपाचें आनी बाकीचें पवित्र आत्मो तुजें हांचेर वचून सगळें जें आमच्या जिवितांत जाय तें गरजो कितें सगळें आमकां फावो करता म्हणून बापा आमी तुका आदी फुडेंच तुका आर्गां दिता, दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन.